खास करून ह्या सरकार आणि दोतोर प्रमोद सावंत रिप्लायक आमी सांगलेलें की तुमी करप्शन चलता तेजेर उलोवया म्हणून जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आहा ज्या पाड जाता तेजेर तो उलोवंक ना टुरिजम सेक्टर हाचे ज्या पद्दतीन आज दुरुपयोग जाता तेजेर तो उलयना आज ज्या पद्दतीन अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स ही क्रिएट केले कोणा खंयच्या डिपार्टमेंटान क्रिएट केले IPBक आमी एक्सपोज केले एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जे सरकाराक जी NEP पॉलिसी हाडली ती NEP पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक ज्या पद्दतीन सरकार मुखार सरलो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना स्ट्रक्चरल ऑडिट सादारण तेणें आमकां कालच्या दिसाक आश्वासन दिलेलें की सगळे उरलेले एड्युकेशन जे शाळा आहा तेजी स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक तो मुखार सरतलो म्हणून विदीन 31 मार्च हें करतलो म्हणून दूख जाता कित्याक मुखेलमंत्री जेन्ना कालच्या दिसाक उलयलो PCPचे कांयच उलोवंक आनी खास करून म्हाका दिसता वेदर दीस इज स्मार्ट राजनीती or whether he didn't want to talk or whether he was not allowed to talk is a big question mark. These are issues, 5 lines in the budget on PCP, just 5 lines in the budget. He didn't speak about the environmental destruction. आज गोंयांत जी पॉट डिबेट चल्ल्या गोंयभर जे लोक बोवाळ मारतात की आमकां हें सेक्शन रिपील करपाक जाय आमकां हें सेक्शन नाका हे सगळ्यांचेर मुखेलमंत्री जेन्ना आमदाराक आझाद मैदानाक वयलो तिका इतले प्रोटेस्ट जाले मुखेलमंत्री कांयच उलयना गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी हो प्रश्न ताका घातलो काल आनी तेणें आश्वासन दिलां की टॅरी म्हणटा ती एजन्सी तो टॅरी हो कोण आसला ते The details in respect of the Collectorate North, Collectorate South and Collectorate Kushawati district, the Department of Urban Development and the Directorate of Panchayats are provided in Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3, and Annexure 4 and Annexure 5, respectively. However, more than 1 lakh forms under various provisions of a Majhe Ghar have been distributed across the state. This is the correction in the answer. Speaker, sir, I may be further permitted to correct the answer to sub-question D of star LAQ number 6A. The answer may kindly be read as, various actions in this regard are currently under examination and are being processed by the relevant departments. And Speaker, sir, last, I may be also permitted to correct the answer given to sub-question E of the unstarred LAQ question number 26. The answer may kindly be read as, the details are as per Annexure E. Further, the permission may kindly be granted to append Annexure E to the said question. स्पीकर सर तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 कृष्णा साळकार. सर 1B. Because the answer is as per. Speaker, sir, answer is as per cycle style. very important. Private members bill. Mic on, sir. बिल गायलो ते इल्ला किती तेजेटी रिमाइंडर धाडलो काल बिल गायल तेजेर उलयता चनावर जावनी. स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर Sir 1B. 1B माननीय मंत्री. Speaker, sir, answer is as per cycle style. I mean, the given on the desk. सर पुढे. स्पीकर सर आज वास्को भितर स्पीकर सर आज वास्को भितर सगळ्यान पयलीं स्पीकर सर ताका उलोवपाच्या मागीर ताका तुमी सांगला आसतना परत कित्याक उलयता म्हाका कळना. न्ही सांगले न्ही मागीर उत्तर दिता म्हूण सांगले न्ही परत कित्याक हें करता तूं क्वेश्चनावर प्रत्येक टायम क्वेश्चनावर डिस्टर्ब करता. विरेश बाब बस तुझा विषय पळय आसा पळय न्ही. यू कॅनॉट डिक्टेट मी टू गिव्ह रुलिंग नाव. सिट फर्स्ट. सिट. यू कॅनॉट डिक्टेट मी.
You cannot dictate, chair. I have told you nicely that I will hear you later on. Therefore, you have to listen and sit. I have already told you that I will listen to you later on. Sit, 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 sit. Viresh Bab, I will give you opportunity to answer your question or whatever you have raised. I will give my ruling. 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 Sit. Continue. स्पीकर सर आज वास्को भितर जो हांवें प्रश्न मांडला सगळ्यात पयलीं हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता. गेले 4 वर्सां ह्या फावटी म्हणजे डिसिल्टींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो WRD डिपार्टमेंटान बऱ्यो प्रमाणान गोश्टी काडल्या कारणान आज गेली 4 वर्सां वास्को भितर एकूय कडेन फ्लडींग ना. थोड्या जाग्यार आमचे लो लायंग एरिया आसात थंय पसून ह्या फावटी आमी फ्लडींग पावना. त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तांचे सगळे टीम तो जिप्सन आसूं नाजाल्यार इंजिनियर लुकास आसूं नाजाल्यार मयूर आसा हांव तांचें अभिनंदन करता. अभिनंदन करता आसतना दुसऱ्यो बाकीच्योय गोश्टी आसा तांचे नजरेक हाडून दिता. तांकां खबर आसा खंयच्यो आमी मागणी कितें केल्या आनी जेन्युइन मागणी तांचे कडेन मागणी केल्या. आज ज्यो वॉटरवेज तांणी लास्ट टायम हे 4 वर्सां क्लीन करता सगळ्यात पयलीं म्हजो प्रश्न आसा की ही सगळ्यो परत एकदां तुमी डिसिल्टींग केन्ना करतले आनी ह्यो सगळ्यो तुमी ज्यो लास्ट टायम केल्ल्यो आसा तितल्योय परत घेतल्यो की ना तो म्हजो एक पयलो क्वेश्चन. स्वाती महाशय माननीय आमदार आमचे वास्कोचे दाजी साळकर इज वन ऑफ द व्हेरी एक्टिव्ह MLA दॅट वॉट हॅव सीन इन द लास्ट 4 years. आणि त्यामुळे ताज्या एरियेत जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात पर्टिक्युलरली रिगार्डींग WRD ही ताणें म्हजे नजरेक हाडून दिली आनी म्हाका दिसता हांव कमीत कमी 4 ते 5 वेळा ताज्या एरियेत विजीट केले. उदाहरणार्थ मायमोळे लेक किंवा गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल किंवा नाला जो अरेबियन सीक वता हें स्वता वचून पळयलां हांवें आनी ताजेर जो कितें उपाय करपाक जाय तो उपाय फाटल्या जवळ जवळ 2 वर्सां 2023 ते 24 24 ते 25 आनी आतां इवन 25-26 सुद्दां म्हाका अनदीक आमचे बाब दाजी साळकार सांगून दिसता की ज्या जाग्यार डिसिल्टींग केल्लें थंय समजा एखादी परत डिपॉझीट जाला जर जायत जाल्यार आमचे इंजिनियर जे आसात पळय न्ही ते मुखाल्ले 1 दिसा वचून पळयतले आनी ज्या जाग्यार गरज आसा थंय डिसिल्टींग करून घेतले. त्या बरोबरच तुमचो गोवा शिपयार्डा मुखार जो चॅनल आसा किंवा वॉटर चॅनल आसा किंवा नाला आसा तो अरेबियन सीक वता आसतना ताजी लेवल दर्या देगेर उंच जाल्लें आसा आनी त्यामुळे टायडल वॉटर जे आहा पळय न्ही ते वॉटर भितर येना. ते भितर येवपा संबंदी आमी इस्टिमेट तयार केल्लो आसा कारण टायडल फ्लो जर बरो आसलो जर जायत जाल्यार सगळी वेस्ट जी आहा पळय न्ही ऑफकोर्स ही एक आमी ह्या निमित्तान सगळ्या आमदारांक म्हजी विनंती आसा की उदकाची फ्लो जो आसा पळय न्ही आनी फ्लडींग म्हणटा एक बाजू जाली जाल्यार उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तो नाल्या भितर जे जाग्यार शक्य आसा तो बरे पद्दतीन जावपाक जाय जेणे करून उदकाचें नितळसाण जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळूंक शकतले. तर तुमचो जो गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल वता पळय न्ही वॉटर चॅनल वता पळय न्ही ताजें डिसिल्टींग करपाचें आनी लेवल मेंटेन करपा संबंदी एक फायल तयार केल्ली आसा आनी एक भोवतेक करून मुखाल्ल्या म्हयन्यात एप्रील 15 पर्यंत आमी काम सुरू करूंक पळयतले जेणे करून तुमचें फ्लडींग जे ती एरियेत एखादी जावपाक शक्यता आसता पळय न्ही ते जावचें ना. स्पीकर सर म्हाका सांगून दिसता की जे आतांच उल्लेख मंत्र्यान केलो की मायमोळेम लेक सर जाला कितें की प्रॉब्लेम की ह्या सगळ्या भागांतल्यो म्हणजे सरावंडींग भागांतली सिवरेज जी आसा सिवरेज प्लांट नाशिल्ल्या कारणान नाल्यार पंपींग स्टेशन नाल्यार लायनूच नाशिल्ल्या कारणान थंय सगळें हें ह्या मायमोळेम लेकान येता थंय डिपॉझीट जाता आनी थंयच्यान सगळी घाण ही फुडें वता मागीर ते नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान वता गोवा शिपयार्डा कडेन वता आनी ताज्या खातीर आमी सरकारा मार्फत आमकां 3 पंपींग स्टेशनां एप्रूव जाल्लीं आसा तातूंतल्यान 2 सुरवात जाली आनी एक डावन मंगळ जे आसा तें काम स्टार्ट जातलें. सो ही 3 सपोज पंपींग स्टेशनां स्टार्ट जाली जाल्यार डेफिनेटली सिवरेज थंय वचपाची कमी जातली. पूण सद्या जो पर्यंत तें जायना तो पर्यंत ऑनरेबल मिनिस्टरान लास्ट टायम येवन आमकां एक बरी म्हणजे नॅचरल वॉटर रेमिडिएशन म्हणजे तुमी एक केल्लें म्हणजे म्हाका दिसता नॅचरल बायो रेमिडिएशन एक तुमी केल्लें आनी तातूंत भितर त्या एरियेची जे वास येतालो तो खूब कमी जालो. म्हणजे ती जी झाडां तुमी रोयतात नाल्यार तो बँक तुमी करतात तातूंत भितर खुबशे उदकाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जाता आनी एल्गे म्हणटा ती जावपा पावना वीड जावपा पावना आनी त्या खातीर म्हाका एक सुचोवणी आशिल्ली की आज जेन्ना आमी इतलें सुंदर तें केलें आज तुमी मांगरान वता आसतना पळयलें जाल्यार एक सुंदर गार्डन अशें जावन पडलां आनी हें गार्डन आमकां दोळ्यांक बरें दिसता पूण सायड बाय सायड हें नॅचरल आपले उदकाची क्वॉलिटी आसा पळय ती पसून बरी करता.
थंय एल्गे बॅक्टेरिया बरी बॅक्टेरिया जाता आनी हे जी सिवरेज थंय वता ते खावपाक बरें पडटा हें आमकां तुमचे कडल्यान अशें हातून कळना टॅक्निकली होच प्रोजेक्ट आमी म्हणटात की तो थंय सपोज व्हेलो आतां सिवरेज आमी बंद करपाक पळयता पूण जेन्ना स्लुईस गेट पयलीं एन्शंट टायम्सार त्यो स्लुईस गेट्स आशिल्ल्यो आनी हांवें जें आयकलां म्हणजे तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा लेवल्स मे बी टायडल फ्लो तितलो भितर येना पूण ताज्या खातीर एक ड्रेजिंग करून नाजाल्यार कितें करून टायडल फ्लो सपोज भितर येवपाक आमी कितें तरी एक प्रयत्न केलो ती स्लुईस गेट घालून जाल्यार म्हाका दिसता नॅचरली हें सगळें क्लीन जावपाक शकता जी आतां आमी गोवा शिपयार्डा कडेन ब्लॅक स्लरी पळयता ती क्लियर जावपाक शकता सो हाजेर एक मुख्यमंत्री हांवें मंत्र्यान एक आश्वासन कितें जाल्यार एक हें करचें सवाती महाशय दाजी साळकारान तांचे विशयाची तांकां बरोबर म्हायती आशिल्ल्या कारणान बरेचशे हांगसर पॉयंट्स घेतले पूण ताका रिफरन्स करून म्हाका सगळ्यांक विनंती करून दिसता ती अशी की दर्या देगेचें उदक भितर येतलें आनी आमगेलो व्हाळ निवळ जातलो हें आमी कन्सेप्ट दवरपाक जायना म्हाका दिसता व्हाळा भितर किंवा न्हंयक भितर म्हणजे व्हाळाच्या माध्यमांतल्यान न्हंयक येता ह्या व्हाळांतलेंच उदक जर आमी स्वच्छ करपाचें आनी स्वच्छ दवरपाचें आमी प्रयत्न केलो तर जाय जाल्यार तुमचो हो जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही ब्लॅक स्लरी किंवा सिवेज उदक बी आहा पळय न्ही हें सगळें मोकळें जावपाक शकता आनी ही खंय तरी गोंयांत सुरवात जावपाक जाय अशें म्हाका म्हणजे टायडल वेव आयली जे आमचे नाला जे आसा पळय थंय सगळ्याक सुरवात जावपाक जाय काल हांव डिस्कस करतालो हे क्वेश्चना संबंदी बाकीच्या क्वेश्चना संबंदी आनी त्या वेळार एक गजाल म्हजी लक्षांत आयली ती म्हणजे म्हजो कलीग बाब दिगांबर कामत जे आसा पळय न्ही हांणी मडगांव साल रिवर जे आसा पळय न्ही थंय अशे प्रकारचे 3 प्रोजेक्ट घेवपाक केल्ले आसात अंडर PW आनीक म्हजे कडल्यान जें कितें सहकार्य जाय पडटलें ती साल रिवर जी आसा पळय न्ही वीच इज द मोस्ट पोल्युटेड रिवर ती निवळ करपा संबंदी सदींच तो सहभाग आसतलो आनीक म्हाका दिसता की आमी थोडेशे एक म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्यान एक मिटींग घेवची कंबायन कारण एक लक्षांत घेयात त्या व्हाळाचें उदक आनी सिवेज ही जी आसा पळय न्ही इट इज नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाका 4 ते 5 एजन्सीज लागतात आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी फ्रिक्वेंटली जर मिटींग घेतली जर जाय जाल्यार हो विशय जो आहा पळय न्ही तो आमी गोंयभर टॅकल करूं शकतले तुम्ही म्हणटा म्हणजे टायडल वेव तुम्ही ते आमी तशें केल्यार बरें काय बरें न्ही म्हणटा नाही टायडल वेव जे आसा पळय न्ही हे सगळे कडेन तितले लेंथन मेळटा अशें ना पूण ते टायडल वेव जे तुमचे गोवा शिपयार्डा कडेन जो नाला आसा पळय न्ही हांव पळयता की मुखार एक म्हयने भितर थंय टेंडर वर्कआउट करून ते लेवल जे आसा पळय न्ही रिवर लेवल पर्यंत म्हणजे सॉरी अरेबियन सी लेवल पर्यंत ते मेंटेन करपाक पळयता जेणे करून तुजो एंटायर नाला जो आसा पळय न्ही तो सदी नेहमीच निवळ उरतलो तर म्हाका आनी एक मुद्दम सांगून दिसता की आतां तुमी गोवा शिपयार्डा कडेन एस्टिमेट केला अरावंड 1 कोटी रुपयाचो आनी थंय तुमी गार्डन करपाचें योजिला ताचे फाटल्यानूच सर कनेक्टेड ताका म्हणजे नॉर्बट्साच्या फाटल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात थंय गार्बेज उडयल्ली आसा सो ह्या वर्साच्या टेंडरान म्हाका दिसता तेंय बी एक एडिशनल वर्क तुमी घालचो आनी एक अवेरनेस म्हाका दिसता लोक गार्बेज थंय कित्याक उडयता ती म्हाका कळना अजून पर्यंत जेन्ना आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा तेन्ना ताजेर अवेरनेसाचेर आमी कितें करूंक शकता काय कितें आनी हो एक व्हडलो एस्टिमेट म्हणजे तुमी गार्डन घालपाचें सोदता म्हणजे इतली मोठी एरिया आसा थंय एक बरो वॉकिंग ट्रॅक पसून जावंक शकता जो तुमी एकदां म्हाका आयडिया दिल्ली की जो मायमोळ्या पुराय लेक आसा थंय आमी पुराय सपोज गार्डन केलें आनी ताजे सायडींतल्यान वॉकिंग ट्रॅक केलो जाल्यार तो स्पेस आमी बऱ्या कामा खातीर युटिलायज करपाक शकता म्हणजे आज अंडर इवन फीट इंडिया मुवमेंट आमचो मोदीजी म्हणटा की बरें आमी आमचो फुडली जी पिळगी आसा ती फीट जावची म्हणून सो हें आमी करूंक शकता काय कितें हो एक मोठो प्रकल्प एज अ पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवंक शकता काय कितें महाशय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी अमृत सरोवर ह्या प्रकारची स्कीम पुराय देशाक दिली आनी त्यानुसार आमकां सुद्दां हें आयिल्लें सजेशन आयिल्लें इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की तुमच्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत कमीत कमी 75 लेक्स आमी डेव्हलप करचे आसा म्हणून आमी गोंयांत जवळ जवळ 160 सुमार लेक्स आयडेंटिफाय केली विच आर ऑफ बिगर डायमेन्शन आनी तातूंत भितर तांकां डेव्हलप करपाक हांव म्हणना की ती पूर्ण तरी म्हणजे 100% डेव्हलपमेंट जालें अशें म्हणून पूण नक्कीच अजून खूब काम करपाचें आसा पूण बाब दाजी साळकारा म्हजी विनंती आसा तुमचें जें लेक आसा पळय न्ही किंवा तशाच प्रकारचें पूण मातशें मोठें लेक म्हणजे बोरये गांवांत आसा केन्नाय तुमी तेवटेच्यान फोंडेच्यान पासार जाले जाय जाल्यार मुद्दम थंय नवदुर्गा देवळा मुखार जें तळें आशिल्लें व्हडलें जातूंत सांगोड जाता वर्साक त्या तळ्याचें बांदकाम आमी घेवपाक केलें म्हणजे सुरवात जालां जवळ जवळ मार्च म्हयन्यांत सॉरी मे म्हयन्यांत पूर्ण जातलें ब्युटिफूल लेक आय वूड से आनीक म्हजो मनोदय आसा की तें एक तळें आनी म्हजे शेरडे गांवांत एक सातोळें तळें म्हणटा केल्लें आसा हे दोनूय तळ्यां नक्कीच आमी पयशे मोडल्यात पण आय टेल यू 50 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं ही तळीं जाल्ली ती तळीं आपोवप जावनात
आमच्या जाणटेल्यांनी खंय तरी माती काडून आनी शिफ्ट करून ती तळी केल्ली आसात ते तुजें मायमळ तें आसूं किंवा म्हजी बाई नवदुर्गा देवळा मुखार तळी आसूं हे जाणटेल्यांनी जेन्ना तांच्याकडे इंजिनियर नाशिल्लें तेन्ना तांणी 50, 100, 150, 200 वर्सां पयलीं ही तळी तयार केल्ली आनी म्हाका दिसता आमी ही तळी मेंटेन करपाक जाय आनी त्यामुळे हांवें जे तळ्याचें काम बरी म्हणजे नवदुर्गा देवळा मुखार केलां ते मुखारली 200 वर्सां पर्यंत त्या तळ्याक कांय जावचें ना ऑन द कॉन्ट्ररी लोक येतले आनी एन्जॉय करतले आनी थंय तुमी जें म्हटलां पळय न्ही वॉकिंग ट्रॅक सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅक घेतलेलो आसा थंय केन्नाय थोडच्या पासय मारले जर जायत पासले जर जायत म्हाका फोन केला जालो आय विल कंपनी यू एंड शो यू आनी अकॉर्डिंगली हांव सामकें 100% म्हणना पूण वी विल इनिशिएट द वर्क एट मायमळे कारण मायमळे तळें जें आसा पळय त्या तुज्या वास्को आमच्या सिटीक आसा आनी त्यामुळे सिटींत लोकांक अशा प्रकारचें प्रोविजन मेळप हें खूब गरजेचें बाबा आमचे रोहन नायक आमचे सॉरी रोहन खंवटे जे आसा पळय न्ही हांणी ताच्या मतदारसंघात परवरी वीच आय ऑलवेज एंटिसिपेट एज अन सिटी प्लेस ऑफ पार्क्स अँड गार्डन्स हांव 20 वर्सां पयलीं म्हणटालो पार्क्स अँड गार्डन्स हांगसर आसपाक जाय आनी ताणें खुबशें अचीव केल्लें आसलें आतां ताज्या हातूंत आमचे WRD एक पंपींग स्टेशन जाल्लें आसा आनी तें पंपींग स्टेशन इतलें सुंदर केल्लें आसा लोक सांजचे वेळार थंय पळोवपाक येतात आनी दॅट वॉज हीज कन्सेप्ट की हे पद्दतीन तें करुया अशें म्हणून सो म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आपआपल्या एरिये भितर लोकांक सिट आउट करपा संबंदी लोकांक वॉकिंग ट्रॅक दिवपा संबंदी आमी म्हाका दिसता आतां स्केल जर जायत जाल्यार आमचे ऑफकोर्स बजेट जें आहा बजेटा प्रोविजन खूब आसा आनीक म्हाका दिसना की माननीय मुख्यमंत्री अशें बरें कामां केन्ना ना म्हणटले सो वी वील ऑल्सो हॅव अ विजीट अँड डिसायड अबाउट इट बट आय एम इन्क्लायन टू टेक अप दॅट वन सर तुम्ही जशें सांगलें थंय वचून पळयात म्हणून ह्या 1 म्हयनो हांव थंय इलेक्शन्साक आशिल्लो आनी ते पळोवनूच तो विचार म्हज्या मनान आयलो की इतलें सुंदर तुमी थंय केलां आनी इतलें नॅचरली आतां थंय उदक जेन्ना साठटलें तेन्ना म्हाका दिसता एक वॉटर बॉडी आनी एक बरी तयार जातली त्याच बेसिसाचेर आमकां वास्को एक तुमी करून दिया मायमळ्याच्या भोंवतणी अमृत सरोवरान जर करून दियात आनी सद्या आतां प्रेझेंटली हो जो गोवाशी पेडा कडेन नल्लो आसा तो डिसिल्टिंग करून इमिडिएटली थंयच्यान ते काडून ते गार्डनाचें काम स्टार्ट करात आनी नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान हे 2 एरिया मॅक्झिमम तुमी करच्यो आनी थंय अवेरनेस आमी बी करता तुमच्याय सायडींतल्यान जावचें ह्यो 2 एरिया पयलीं हांव प्रायोरिटी करच्यो अशें हांव मागतां नोवाटा संबंधी सवय अशें म्हणजे जस्ट रिफर कर कित्याक लागून इनफॅक्ट दॅट विशय जो आसा पळय न्ही तो वेस्ट मॅनेजमेंटा येता पूण तरी तांणी जें म्हटलें पळय न्ही नोबार्ड्साच्या फाटल्यान थंय गार्बेज डंपींग जाता आमच्या शिरोडे गांवांत अशें जातालें कॅमेरा बसयले आनी ताजो एक फायदो आसतालो एक दीस सरपंचान पळयलें की अमुकूच मनीस हाडून गार्बेज थंय उडयता ती बायल मनीस सरपंच शिरोडेची तिणें ती गार्बेज कलेक्ट केली आनी ज्या मनशान ती उडयली पळय न्ही ताच्या घरा कडेन दारां व्हरून दवरली ताका सांगलें तूं आनी हांगसर हें कांय करपाचें ना परत केलें जाल्यार आपूण फायन पेनल्टी हें करतलें तेन्नाच्यान त्या मनशान गार्बेज उडोवपाची बंद केली म्हाका दिसता कॅमेरा हें करपाक जे फिटींग करपाचें काम पंचायत म्युनिसिपालिटी खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक जाय आनी कॅमेरा बसयले म्हणून जायना ताजें एक्शन जावपाक जाय एक्शन हार्श एक्शन अशीच जावपाक जाय अशी एक्शन जावपाक जाय आय एप्रिशिएट तिणें म्हाका सांगलें ना म्हजी भावजायती पूण तिणें म्हाका सांगलें ना भावा पूण अशेंच करता अशें म्हणून काम केलें वचून मागीर सांग म्हाका हे अशें केलां अशें म्हणून आनी हांव सांगता तेन्नाच्यान आमचें गार्बेज गांवांत उडोवपाचें कमी जाल्लें आसा ते नॉर्मला फाटल्यान कोण गार्बेज एक कॅमेरा बसोवन घेयात म्युनिसिपालिटींतल्यान आनी मॉनिटर करात न्ही तो न्हय फक्त तुमच्याच हातूंत बऱ्याच ठिकाणी आमचें करूंकच जाय नाल्यार इतलें सुंदर गोंय आनी ह्या सुंदर गोंयांत गार्बेज हरच्यान तेरच्यान दिसप आय टेल यू म्हजे भुरगेपणांतल्यान म्हाका आईन ट्रेनींग दिल्ली हाती झाडू दिल्लो आनी त्यामुळे म्हाका खंयी जर चिकोल आसलो जर जायत कचरो आसलो जर जायत आय हेट इट लायक एनीथींग कळ्ळें ना आनी त्यामुळे तुमी गार्बेज संबंदीत हें करात आय विल विजीट युअर एरिया बाय 26 ताजी पयलीं मदीं असेंब्ली आसतना एक दीस शेनवारा किंवा शुक्रारा सांजचें आमचें वचपाक जाता पळोवपाक जाता आनी आय विल इनिशिएट द वर्क तर तुम्ही येता आसतना एकूच लास्ट म्हजो रिक्वेस्ट की जी काफमार एजन्सी आसा ज्याने ह्या मोयमळ्या काम केल्लें आसा ऑन CSR बेसीस लोकांनी थंय बोवाळ केलो की 8 कोटी मोडून गार्डन बिल्डन केल्या तांणी CSR अंडर केल्लें आनी बरें केलां आनी मेंटेनूय तेच करता सो तांकांय त्या एजन्सीक बरें काम करता म्हणून तांकांय हातूंत एंगेज करची अशी म्हजी तुमकां एक रिक्वेस्ट कित्याक ते बरें सुंदर काम करतात ते करुया करपाक जातलें नो इश्यू माननीय सदस्य वीरेश बुरकार स्पीकर सर वेंजी वेगस संकल्प बावणकर स्पीकर सर माननीय LOP तू स्पीकर सर आयज म्हजे कलीग वास्कोचे आमदार जेणे हो प्रश्न मांडलेलो आसा हांगा आनी तोच हांव नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतना म्हाका कनेक्ट जाता कित्याक आमचे आमदाराक खबर आसतलें आमचे मांगूर ही आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सर सुभाष शिरोडकर
जेंच्यांनी स्वता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलेले आनी तेंच्यांनी पळयलेले आसा आनी जे मांगरांचे जे सिरवेज आसूं जे बाकीचे साठलेले उदक जे तळ्यान थंयसर आसता थंयसून ते आमचे एरिबियन सी जे फिशरमॅन आसा पळय थंय पर्यंत ते येवन सांठून उरता आनी तेजो खुबसो वास थंय येता. सरान हें केलें बट हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा जो आमी हो इशू फॉलो अप करतालो तो क्रिकाचो इशू तो क्लीन करपाक लागून आयजूच कालूच आमी पळयता सर तुमी टेंडर तो आउट केल्लो आसा आनी तो टेंडर आउट जाल्लो आसा सो तें काम जाल्या उपरांत म्हाका दिसता आमचे वास्कोची कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच मुरगांवचे हांकां दोगांकूय फायदो जातलो आनी जो इतल्या वर्साचो 25-30 वर्साचो जो इशू पेंडींग आसा तो क्लियर जातलो. सर तुमकां हांव ह्या हावजा भितर धन्यवाद म्हणटा की हो जेन्युइन इशू आसलेलो आनी हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंची जे थंयच्यो होडयो आसा जे ते डिंगी यूज करतात ते थंयसर पार्किंग करपाक लागून तांकां एडवांटेज जातलो तेज्या लागून हावजाचे तर्फे हे टेंडर जाल्लोच आसा कामूय बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावन हे कंप्लीट जातले. हांव मागता हेजो बेनिफीट दोनी आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच मुर्मुगांवूय हेचे जातले तेज्या लागून हांव तुमचे धन्यवाद करता सर. मातशें ह्या विशया संबंधी सगळ्यांक सारकी म्हायती मेळची मार्मुगा क्रीक बाब संकाल वामणकर म्हाका 2-3 दाखोवन गेलो 2 विजीट केली आनी मागीर तिसरे म्हजेर अधिकारी गेले आमी पळयल्यान ताजो एस्टिमेट करून घेतलो एस्टिमेट लिटल कॉस्टली म्हणजे चड खर्च थोडोसो दिसता पूण तुज्या व्हडीकारां पेक्षा म्हाका थंय बेजिकली आवडना कितें जर जायत जाल्यार थंय त्या क्रिका भितर उदक उरिल्लें पळय न्ही ताका घाण मारताली तुजे अक्षरशः किडे पडपाचे अशी सिच्युएशन उदकाचें आशिल्लें आनी म्हणून तें करपा संबंदी आमचे 1-2 कोटी 3 कोटी मायज गेल्या पळय हांवें थारायलें की ना वी हॅव टू टेक अप दीस वर्क अशें आतां नक्की मागीर तांकां प्रोटेक्शन मेळटा होडीकार ज्यो आसा पळय न्ही नाजाल्यार ते तांगेली होडी जी आसा पळय न्ही ती सगळी अशी तेवढच्यान हांगा हाडून तुगेले बाणावले सायडीन खंय तरी पार्क करताले पूण तांकां ते रिलीफ मेळटलें एक जालें पूण ते तुजें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही सादारणशें 1 किलोमिटर हातूंत भितर ते सांचून उरतालें आनी ताजो वास असो आशिल्लो की सादारणशें 100 मिटराचेर 200 मिटरांनी उबें रावपाक जायनाशिल्लें आनी म्हणून हांवें थारायलें की येस आय शूड टेक अप दीस इशू बिकॉज इज अ व्हेरी जेन्युइन कॉज ओके थँक्यू. प्रश्न क्रमांक 2 बिकॉज हांवें माल माय बटन मुगे तो बटन मात आसा तो वयर उरता तूं तें चोयना ना म्हाका डायरेक्ट दिना तो डायरेक्ट हांवें माल म्हणटरी मातशें चोय स्पिकर सर बिकॉज जस्ट व्हेरी स्पेसिफीक फ्रॉम द आन्सर आय वॉज जस्ट रिडींग एंड the department has spent 1,73 lakhs on 38 desilting works. 22 works are below 5 lakhs. In Vasco constituency for 3 years. This is what your answer says. Because also minister is admitting that GSL, जे बाब दाजी साडकरान सांगिल्ले ते भाशेन, it is in a unhygienic and degraded state. Your reply also states that. You've made an estimate of 1,07 lakhs for it, is what the reply also says in the annexure. But just something that caught my eyes is, because just a question to you. Ek Nalla from Kapreshwar temple to Tilak Maidan, at serial number 3, it is shown that the work was completed in 23-24. Again, it was taken up at serial number 25 for the year 24-25. It's because of the fire station to GSL Nalla in ward number 25 appears to be at serial number 10 in 23-24 and is again taken up at serial number 27 in 24-25. Om Divine to Pita Araujo, this Nalla appears to be taken in 23 at serial number 13 and again at serial number 28 and 24-25. So, are these Nallas choking every year? Or whether there is any mechanism to check that quality work is being done. Because it is happening in many constituencies, there is a need, no doubt. And but is there any mechanism, Speaker Sir, the Honourable Minister should explain to us, because this work seems to be ek part desilting is the silt that it is required gathers every year it has to be done. So whether this is the process, whether if this is the process, whether in the Vasco constituency, whether this type of null has been, ata Bab Daji munta ki flooding zaina mo. I congratulate. I'm not sure whether Vasco flooding zaina mo, but several places there is flooding. But now with this specific, this annually this type of thing needs to be done. It's done in many constituencies. So ejerek anik ye je GSL sluice gate. Will it happen before the monsoons that you will get that 1,07 lakhs tendered and this work done? Maharshai,
2022 हे डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आली म्हजे कडेन आनी एक वर्स भितर लक्षांत अशें आयलें की फ्रिक्वेंटली परत परत आमचे डिसिल्टींग वगैरे विशय जाताले. हांवें रिस्ट्रिक्शन घातलें की ज्या जाग्यार डिसिल्टींग जालां थंय खरीच गरज आसल्यार परत करपाचें. सगळीच कडेन लागता अशें ना. काही ठिकाणी वन्स इट इज डन फॉर एवर. आनी त्या अनुसार हाजेर रिस्ट्रिक्शन दवरलें आसा. आय रिव्यू इट समटायम्स की बाबा हे जे डिसिल्टिंगाचें काम आसा तें पोरू केल्लें अंदू कित्याक लागून लागता. आनी काही ठिकाणी लागता कित्याक लागून सिल्ट जो आसता पळय न्ही तो विथ द फ्लो ऑफ वॉटर सिल्ट्स गेट्स डिपॉझिटेड विथ द पेक्युलियर नेचर ऑफ जॉग्राफिकल नेचर ऑफ दॅट लँड. फॉर एग्जाम्पल हांव वता तो सदींच पळयता तें म्हटल्यार बोरये साकवाचेर म्हणटा थंय हांवें पोरूं फ्लडींग जाता अशें म्हणून सगळें काडून घेतलें. आनी आतां पळयत जर जाय जाल्यार निमाणच्या पावसांत म्हणजे सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबराक पळयलें जर जाय जाल्यार परत थंय हें जाल्लें आसा डंप जाल्लो आसा तयार. पूण आतां तो म्हाका परत करून घेवचो पडटलो म्हणजे पोरू केला आनी अंदू परत कसो कितें. पूण पयलें जर जाय जाल्यार थंय नेचर ऑफ दॅट हें आसा पळय न्ही जॉग्राफिकल नेचर ऑफ द लँड ती कर्व आसा वगैरे वगैरे. आनी म्हणून काही ठिकाणी अशें करचें पडटा. आनी हें जें काम बाबा दाजी सारकार सांगलां पळय न्ही. आनी दुसरो म्हजो एक स्वभाव आसा हांव खंयचेंय काम ऑफकोर्स 5 लाखाच्या कामाचेर परत वचना. पूण द वर्क मोर दॅन 1 crore आय समटायम्स एंड मेनी टायम्स आय विजीट. तें काम सारकें चलता की ना तें काम सारकें जालां की ना क्वॉलिटी आनी मेंटेन केलें हें पळोवपा संबंदी. आनी त्या अनुसार हें काम जें आसा पळय न्ही आमी तें मॉन्सून पयलीं करतले. आनीक नक्कीच वास्को तशें पयस न्ही. आय विल विजीट इट एटलीस्ट वन्स ऑर ट्वायस. प्रश्न क्रमांक 2 माननीय सदस्य कार्लोस 2A. माननीय मंत्री सुभाष. Joint speaker's request. Speaker's answer is as per the copy provided on the desktop computer. Honorable Speaker, I compliment Honorable Minister Subhash Shirodkar for being proactive in WRD Ministry and attending to issues promptly and urgently when issues are brought to his notice. In this regard, the questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents, and mining waste. Key hotspots include Sal River turning black from pollution. Bisholi and Shapora face high fecal chloroform levels, rendering them unsafe for human consumption. In 2021, central government listed 11 rivers in the list of 323 polluted rivers across the country. In 2020 July, Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar has stated in writing in reply to this assembly that 75 water bodies in Goa polluted with sewage, most having E. coli, which is deadly. Of the highest number of polluted lakes, 29 are lying in Salsette, 16 in Bisholi. The tank at Ajoba Keiri, Satari is polluted, and Sri Taleshwar Lake at Bisholi is polluted with sewage, whilst in my constituency, the tank at Satpurish Temple at Bastora is also polluted water body. The statement made by Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar in Assembly session of July 2020 that 75% of water bodies are polluted with sewage and that works are on to rejuvenate water bodies across Goa, which include lakes, wells, springs and ponds. It is reflected even in today's reply that this pollution continues. My question is, what steps the government has undertaken to attend to rejuvenate these identified polluted water bodies? So, Mashay, at the very outset, I would thank you a lot for raising this question along with your colleagues, because this sensitized me in a very big way. काल सांजचो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो pollution report of all the rivers, I was a little shocked. And त्यामुळे एक डिसिजन immediately काल घेतलें हांवें, आनी तें म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जें आसा पळय न्ही तें सब डिविजन करतले, जेणे करून क्वॉलिटी ऑफ वॉटर. हांव उदक म्हणटा आसतना परत एकदां रिपीट करता हांव की एक लक्षांत घेयात, न्हंयचें उदक आमच्या गोंयच्या आनी व्हाळांतलें उदक आमच्या गोंयच्या इम्प्युअर जावचें कित्याक लागून. ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक.
आणि हे जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखाल्ले 4 म्हयन्यांक जाता. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, सॉरी डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील मुखाल्ले 4 म्हयन्यात. कित्याक आमची सगळी सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही घरांतलें वगैरे वगैरे हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात. आनी त्यामुळे म्हजें अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंदी जर थोडेशें प्रिकॉशन घेतलें जर जायत ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही म्हणून, कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक, भायलें उदक न्ही. आणि त्यामुळे हे आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. आणि म्हणून आमी काल डिसिजन घेतलां की एवरी डिव्हिजन वील हॅव अ सब डिव्हिजन which will exclusively look after the quality of water in nalas as well as in river. कारण व्हाळांतलें उदक जें येता पळय न्ही तें आमी बंद केलें जर जायत जाल्यार न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही हें बरेंच प्युअर जावपाक शकतलें. आय वूड नॉट से दिस इज गोइंग टू बी 100%, पूण इवन 50%, 60%, 70% आमी अचीव केलें जर जायत, आय टेल यू वी वूड बी, आय वूड से वर्दी ऑफ लिव्हिंग इन गोवा. निसर्गान इतली बरें आनी सुंदर दिल्लें आसा आमकां, पूण तेजी आमी काळजी घेनात. आनी काळजी कितें 2-4 म्हयने आसते. कारण जुनात जो पावस सुरू जाता ते तुमच्या आमी सगळी आमी तयार केली सगळी घाण जी आपण ती लोटून घेऊन वता दर्यांत. पूण नंतरचे 5-6 म्हयने जे आसा पळय न्ही म्हणजे इट स्टार्ट समवेअर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर, डिसेंबर. हांव अजुनूय एक हें करून पळयता जे महाराष्ट्रान हांवें पळयल्लें. आनी तें कितें जर जायत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जितलें आमी उदक दितात, सपोज आमी अशें धरयात की 5 क्युमेक किंवा 10 क्युमेक 20 क्युमेक उदक दिलें, तातूंतले कितले परत ट्रीट करतात ते म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंट आयलें आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आयलें. आनी जें उदक ट्रीट करना ताजेर मागीर WR डिपार्टमेंट लेवी बसयता, विच इज टू बी पेड बाय WRD आयदर DWD डिपार्टमेंट और सिवरेज डिपार्टमेंट. कित्याक तुमी तें ट्रीट करूना अशें म्हणून. आनी जस्ट एक्झामिनी आय विल डिस्कस विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. ह्या बॉल्सांतल्यान काडून त्या बॉल्सांत घालपाक जावन न्ही, पूण एक सेन्सिटायज जावपाक जाय की आमी उदक जें दिलें पळय न्ही तें उदकाचें बाबा कितलें प्युरिफाय करून भायर सोडलें मागीर, कळ्ळें ना. हें आमी करपाक पळोवचें पडटलें. आतां तुमचो हो प्रश्न जो आसा पळय न्ही की हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टिंग अ रिवर, त्या नालाचें उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WR डिपार्टमेंटान, दॅट फॉर नॉर्थ एंड साउथ वी आर गोइंग टू हॅव सेपरेट 2 लॅब्स, one for north and one for south, and their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. हे पद्धतीने काम करपाक केल्लें आसा. Honorable Speaker, that is a very welcome move and I thank you for having thought about it. And I know that the moment issues are raised, that's why I said you take it up seriously, it's not just superficial. In fact, There's also one suggestion. Dr. एक minute. In fact, I would like to take it as a movement at my own personal level. हांवें जशें 55 वर्सां शिक्षणाक काम केलें, where I never expected any support from anybody, on my own. आणि त्यामुळे प्राऊडली खंयी गेलो तर त्या गोंयच्या भागात हांव सांगूं शकता की 3000 इंजिनियर्स माय स्मॉल कॉम्प्लेक्स हॅज गिवन टू द स्टेट अँड टू द कंट्री. आज 800 डॉक्टर्स इन होमिओपॅथी आणि तुगेले 1200 डॉक्टर्स इन आयुर्वेदा आमच्या गांवांतल्यान गेल्ले आसात. ते खंयचे आसूं मागीर. दीस प्रायड आय ऑलवेज टेक माय सेल्फ, ऑल्सो माय अदर कलिग्स. तशेंच दीस इश्यू ना ऑफ पोल्युशन, पोल्युटेड वॉटर, आय इंटेंड टू टेक इट. आय वॉज जस्ट थिंकिंग लास्ट नायट की यस हो विशय जो आहा तो घेवपाक जाय, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ whether I am there in politics or not in politics, but we have to take it up. There is one suggestion before I take the next question. There is one boy from Goa who has studied, if I'm not mistaken, in Sweden. He's from South Goa by the name of Clinton Vaz. And you know, in Sweden, Norway, they have these water bodies where you can actually drink water. It is so safe. And he has studied especially environmental and especially in water and cleaning this thing. I can just suggest if you can consider getting him on board to help the government. I'm sure he will help you free of cost. I don't think he may charge. I know him, his family, I know him from small. I have not met him now, but I know Digambar Kamath also knows him. You can just take him. Asa? Okay, apparently he's working with the MAPSA Council. So just, you can get him. Clinton was, I'm telling you, from Margaon, now they're staying in Bengal. You can call him in the evening today itself. I'll do that. पण एक सांगता हांव, त्या भुरग्यान कितें रिसर्च केल्ले आसा, ताका जर कितें अनुभव आसा ताजो वापर करून घेवयाच. पूण अबाउट अ इयर बॅक DRDOच्यान एक मशीन्स घेवन आयिल्ले फ्रॉम DRDO. आनी तांणी आमचे नेवगीनगराक जे लेक आसा पळय न्ही त्या लेकाक ते बसयल्ले आनी तें उदक सारकें प्युअर करून दिताले. हांव जेन्ना पळोवपाक गेलो तेन्ना नेवगी नगरांतले तळी आसा पळय न्ही तातूंतले उदकाचो ग्लास म्हाका भरून दिलो ताणें पिवपाक. आय ड्रँक इट आनी आय टेल यू आय नेवर फेल्ट एनीथिंग. इतलें सुंदर उदक ते हांवें केल्लें. पणजेच्या नेवगीनगर.
Now, in Annexure A, in PDF, pages 12, 13, 14, Vaspanaka, I'll read it for you. Parameters of water samples from Mapsa River, because this connects with me for my constituency, have been shown and 5 stations identified for collection of water samples. One is Tariwada in Ikoshi, one is Kalvim Bridge, one is Aldona Bridge, Ganpati Visarjan Point at Kitla, and Moira near Menezes Lawn. All these cases, the parameters of are shown very high of conductivity, chlorides, ammonia, chloroform, fecal chloroform, and E. coli. This Tar river is highly polluted. And I'll tell you, Honorable Speaker, what really happens. Mapsaचे सगळे waste ahate. Then nallan yeta anything no yeta. And I can see it when you go to the market, it is stinking. You can see this, and I don't know why. 2021, I saw that deputy collector who was there. He had called for a meeting of the municipality, WRD, health, and pollution control board. And he had given directions. But I believe one thing, I'm sorry for saying it because I have a little old style. Spare the rod and spoil the child. This is what we have a philosophy. I believe unless you take strict action. Now I know it's not necessarily with WRD can do it, but WRD is finally going to bear the brunt of polluted water entering into your river. But I think Honorable Chief Minister can also look into it because it is health and it is also municipal administration. All this will be a mix, so I think CM will have to take a call on this. If we can impose something very strict, where these people, whether it's a shop, whether it's meat, whether it's chicken, anything, who are causing this kind of pollution into the Nala, you suspend them immediately. You can give them a warning because that's the source from which they are causing this pollution. It comes downstream. And there are toilets where they have got all these directly flushing into these nalas and things are coming down. There is even Sulabh Sauchalya. That is just flowing down there into that nala and coming down. It's at the market, at the heart of the market of Mapsa. So my request is that if stringent action, I want stringent action. I just don't want resolutions and some meetings, but unless there is stringent action, even if necessary by amendment in the law, that these people will be suspended. Give them a notice, allow them to correct, and if not, you can terminate them or close them or shut them down, whatever it is. This is one thing which I think for entire Goa we will be able to salvage this situation. At least, I'm not saying everything will be all right, but at least something to that extent. Sadmasha, I have suggestion, my request. Bab Joshua, Mapsa, to me, आणि तारेवर आमच्या रोहन खोटे बाबाक लागता. मी बाब रोहन तिघांची मीटिंग आम्ही दर महिन्याक घेऊया. Suppose if you fix it on last day of the month, if you fix it on the last day of the month, I tell you I will keep all the works aside, I will come there. Do the desilting start kya tinga. We can all come because all our constituencies are affected. Yeah. Tar Bridge, Mapsa River. I tell you it is going to be a beautiful walkway. Why? That area is going to be a beautiful walkway for Mapsa people. But I'm wanting something on strict action. This is what I'm requesting. Action घेऊया. होय. पण हांव कितें म्हणटा की तुम्ही जर महिन्याचो लास्ट डे होय. थारायलो जर जायत आय एम रेडी टू कम एंड अटेंड दॅट मीटिंग. Yes. कळ्ळें की ना? पण तुम्ही आसपाक जाय नाल्यार हांव एकटो हांव तुका date fix करता करता. सुद्दां. In consultation with all of them, we'll fix the date and we'll come. I will not ask a third question because Speaker sir, माझे joint माझे anchor त्याच्याला joint. I will not ask a third question because that's related to Madhe because we are taking that Madhe separately. So I will not ask a third question. Speaker sir, river सालाचेर हांव specific discuss करपा आनी मुगे supplementary मांडटलो. River Sal is one of the most polluted rivers in India as well as in Goa. Speaker sir, हेजेर आमी भरपूर चर्चा केल्या 4 वर्सां हांव आमदार म्हणून हिंगा आहा आनी आमकां जे आन्सरां एनेक्सा ए पेज 8 साल रिवरा जे दाखयता डिटेल्स दाखयता तितून तुमी चोयलें जाल्यार कन्सिक्युटिवली फ्रॉम 22, 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट्स जे दाखय E. coli is present in a very high level. मागीर तुगेलें मेन म्हणटा तें फिकल कॉलिफॉर्म आनी टोटल कॉलिफॉर्म हेजे मिनिमम रिक्वायरमेंट आसपा जाय लेस देन 500 MPN. पूण हिंगा हा 11,000 लेस देन 500 आसपा जाय आमकां हिंग दाखयता 11,000 रिपोर्ट
And this is continues, 22 report, 23, 24 and 25 report. ही चर्चा भरपूर केल्ली हा, सगळ्या खबर आहा, रिवर साला जे सिवेज येता, एक पयलीं सद्या सिवेज येता फ्रॉम द STP प्लांट विच इज एट सिरवडे, दॅट इज द मेन थिंग. सेकंड थिंग इज वेरियोज नल्लाज आहे जे येताय दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 8 जागे WRDन फायंड आउट केल्ले आहे आणि तुमकां दिलो आहे. आम्ही एक प्रपोजल मांडलेलो थ्रू द ऑनरेबल WRD मिनिस्टर विच ही हॅड ओनली पास्ड अँड अप्रूव्ड जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी फॉर टेम्पररी प्लग इन ऑफ दीज नल्लाज. ते सक्सेसफुली मिनिस्टरान चोयले आणि बरें आहा म्हणून सांगलेलें. पूण तेन्ना आमकां 23 सांगलेलें की ती नॉर्दर्न ट्रंक लायन म्हणटाय तें परमनंट सोल्युशन आणि इट वील कम. ते अजून परमनंट सोल्युशन तार्यार पडना अशें दिसता. अजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिव्हर्साला येता. My specific supplementary now, please tell us, one, you require temporary plug-in to all these sewage points which are coming, and one is permanent plug-in. Permanent plug-in is to make sure that sogle nallas tugele sewage line hi hoita, which is not happening for the last 3 years. Ha follow up करता गडे. So तू आता कित करतो? आम temporary पयशे घालपाकूच जाय, permanent जाच पुसान. So temporary plug-in करपाक कित मोती हा तुगेले? या वर्साके सगळे नलांत उदो थिंगा प्लग जावपा जाय आणि नुयंत सगळे सिवेजा उदो येवपाक बंद जावपा जाय. मागीर कित जाता तें मुखार मागीर चोवपा जाय. सो ह्या टेम्पररी प्लग इन करपाक तुगे कितें आहा प्लॅन फॉर दीस फायनान्शियल इयर? Simple, very simple. So the मातशें हांव शेनवारा सांजचें येता. 3 वरांचेर I will come there along with my officers. I will also call the people from sewerage department or corporation. And let us see in what best way we can tackle that issue there and there itself. Of course, बाबा आमचो विजय सरदेस आसा. ताकाय ती एरिया लागता आणि आमचे बाब दिवा 3 जाणां लागता ही. ना ती 7 MLAs I know. नुवे आमदार, फातोर्डा I know, आमदार, down the मडगांव line, आमदार, down the line there are so माणाले, many. नावेली, वेल्ली आणि केपें रिव्हर्साल 7 जाणां लागता. आमी- ऑलमोस्ट सालसेती ती. आमी पयलीं फिश मार्केट आसा पयलीं थंयच्यान पयलीं स्टार्ट करया. खंयची नाल्लां येवन हें जाता म्हणटा तें. ऑनरेबल Down the line we will come to that. मिनिस्टर मिटींग घेवन फायद ना. हो टॉपिक हो बरो पोन्न टॉपिक. तुजी मोती कितें पूण आसपा जाय न्हू. प्लग इन कितकोन करूं जाय. I'm not coming. नोविदाद आनी काय नाही तू. Listen, I am not coming for meeting. I am coming to visit the spots where some measures are to be taken immediately. No, you had visited in 23 where we had put the geo. You had visited. Whole nallas are coming. परत visit कोण कित करतलो? You have visited and it is there from when? Plus to get department and see to केशकोन department and तुंग दिलो. Department has given you. Your department WRD केले. Listen They have now, identified listen and now, given the wherever, report. see, we attempted one small model project. So at fish market, there the pollution parameter happening, they came down so low ni, खूप बरें दिसलें. फिश मार्केटात तुवें केलें तें ऑक्सिडायजेशन करपाक. दॅट इज सेपरेट टॉपिक. हांव म्हणटा सिवरेज येता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तेंकोन एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता. तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हूंत येना जावपाक. सो हे थिंग इन्स्पेक्ट कोण कित करता तूं मुखार थिंग साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तूं हाडलो सगळे येयले आमी आनी तूं चोयलो थिंग नाल्ला येता तो. थिंग मागीर कित करता तूं? तो आतां सांगत मरे तुका नाल्ला येता म्हणून हेजेर बरयलो सगळें कित करपा जाय तें तूं आतां फ्लोर ऑफ द हावसा सांग. हांवें तुका ऑप्शन दिल्लें तुवें एक्नॉलेज केल्लें ऑप्शन जिओ बॅग्साचें. पूण तुवें तें गेल ना म्हणटी तूं आनी कित करपा जाय? तुजी मती आसपा जालो न्हू प्लग करपाक. तुवें कित्याक केलें ना? See, sedimentation जे आमी केलां पळय न्ही फिश मार्केटा कडेन, we found it more effective. तूं प्लग इन करपा उलय ना चोय तूं परत डायवर्ट करता. आय एम टॉकिंग अबाउट प्लगिंग इन द सिवेज. तुवें तें केलें तें सेडिमेशन इज अ डिफरंट थिंग. कितकोन नाल्ला येता तो कितकोन ब्लॉक एक करतलो? ऑप्शन घेयात. प्लगिंग द सिवेज कमिंग टू द नाला कोणी करपाक जाय तें? चोय दोन वस्तू सांगले तुका. एक तुगे STP हा Listen. ती सोडटा नाल्लान आनी You answer me now. आम आन्सरिंग. Sewage coming to the nala 500 मिटरां वयल्यान आनी 1000 मिटरां वयल्यान is not my job. It's a job of municipality. It's a job of there is panchayat. I'm not sewage connecting you to department. that job. But I'm connecting you how you stop that sewerage to enter your river. That is your job. no, my plug in problem is see, your listen, job. You plug in there. my problem is Either you put up a STP plant I or call you it- put geo bags or you put something else. What do you know? job म्हणटा बरें. My problem is sewage should not come in the nalas first. No, that is These are PWD's nalas are problem. taken That is care of. PWD's Your problem. river will Which remain also you clean. know. That is the reason I'm saying temporary plug-in करपा तू कित करपा सोदीत आतां? What is there in your mind? Because this I have been discussing with you. मुगे टर्म आत काबार जाता आनी फ्रेश टर्म येतलो आमचे शेतले. Oh, आतां तुवें कित करूं जाय न्हू? तुम्ही हे साडी येवन कितें करतले?
आमी अशें म्हणून सरकार आमगे असताना तेका म्हणटा बट आय नीड सम एश्युरन्स देर इज नो आन्सर फ्रॉम यू वी नीड सम एश्युरन्स हाऊ यू आर गोइंग टू प्लग इन साडी येतले मुख्यमंत्री तोच आसतलो लक्षात घे तू म्हाका एक एश्युरन्स दिता तुका जरी तरी कांय मोती येना जाल्यार तो तू जिओ बॅग्स घालतलो यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट करूया रे तुझ्या तो जिओ बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता कित्याक ते पळोवया स्पीकर सर मिनिस्टरान ज्या तरेन रिप्लाय दिल्ले आसा तितून जे सगळे एनेक्शन आमी पळोवंक गेले जाल्यार एक दोन खूब कन्सर्निंग जो इश्यू आसा जो इकोलायन मेळिल्लो आसा जावं पोल्युशन जे वाडलेलें आसा रिवर्सान आमी स्पीकर सर पयलू जेन्ना पळयता वॉटर टेस्टिंग अक्रॉस ऑल मेजर रिवर्स इन गोवा हेज कन्सिस्टन्सली डेंजरस बॅक्टेरियाज फावंड जाल्ले आसा कंटेमिनेशन जाल्लें आसा आनी स्पीकर सर हे कंटेमिनेशन जावन बसून आमी जेन्ना एनेक्शल चॅक केले खंयच्याच एनेक्शलान जावं ती म्युन्सिपल आतां मिनिस्टरान सांगलें की तेजे कोण एक टॅपिंग करतलो पंचायत लोकल विलेज पंचायत जी आसा ती एक तर आसतली ना म्युन्सिपालिटी आसतली हेंच्यांनी टॅपिंग करपाची खूब गरज आसा कित्याक ते एवरी टायम म्हणल्यार आमी पळयता की 2022 ते 2025 पर्यंत हे चालूच आसा तांकां रिपोर्ट येता रिपोर्ट नेगेटीव येता पण हे रिपोर्ट नेगेटीव येवन पासून हेजेर एक्शन प्लॅन हो अजून पर्यंत सरकाराचो जाल्लो ना आनी हे पळोवन आमी फुडें फुडें वचत आसा सो स्पीकर सर म्हाजो एक सारको सिंपलसो क्वेश्चन आसा एनेक्शल ए shows that E. coli आसा म्हणून फॉर डिफरंट सॅम्पल्स तुम्ही काढले डिफरंट स्टेशन्साचे सॅम्पल तुम्ही काडलेले आसा रिवर्स 2022 ते 25 हांव म्हाका मिनिस्टराक इतलें विचारपाचें आसा तुम्ही अजून पर्यंत खंयचे तरी विलेज पंचायतीक फायन केल्ली आसा जावं तेंचेर नोटिसान हाडलेले आसा खंयच्या तरी म्युन्सिपालिटीक तुम्ही नोटिसान हाडलेले आसा की अशें डेंजरस मीन्स आयज इतली घातक जाल्ले आसा आनी कोण सोडटा कितें सोडटा तेंचेर एक्शन प्लॅन हो डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय सो म्हाका मुखेलमंत्र्याक सॉरी मिनिस्टराक सिंपल विचारपाचें आसा की हेंचेर एक्शन तुमी कितें तरी घेतल्या काय ना अजमाशय त्या खातीर सांगला सुरवातीकच की प्रत्येक डिविजनात हांव सब डिविजन इयर आयडेंटिफाय करता इयर मार्क करता की तांणी त्या नालाज आसा ते नालाज आनी दॅट पोर्शन ऑफ रिवर दे शूड लूक आफ्टर and immediately moment they test the water quality immediately they will issue the notice either to the panchayat listen either to the panchayat or to the municipality ना हे आतां मिनिस्टरान सांगला पळय हे आतांचें सांगला आतां फुडें कितें करतलो आतां गेले ते 3 वर्सां 22 ते 25 पर्यंत तुमच्याच रिप्लायान येयल्ले आसा 22 ते 25 पर्यंत वॉटर कंटॅमिनेटेड आसा म्हणून एवरी सॅम्पलान तुमकां गावला म्हाजो सिंपल प्रश्न तुमचे कडेन कितें आसता की तुमी हे केल्लें काय ना इतलेंच तुम्ही म्युन्सिपालिटी जावं जो पंचायत आसा रिलेटेड ज्या हितूनच्यान जे सिवरेज वयता जावं आनी खंयच्यान कितें वयता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट सो थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुम्ही एक्शन प्लॅन कितें केल्लो इतले म्हाजो सिंपल प्रश्न तोच आसा केल्लो काय मध्ये सांगता हांव लक्षात घे नालाचें उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ली एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसात हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टां त्या प्रमाणे इन सगळी न्हंयच्यार 4-4, 5-5 पॉयंट्स हे केल्ले आसात आनी त्या पॉयंट्सानुसार ते जे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आशिल्लें एक तरी तूं वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक म्हणत किंवा एखादी पंचायतीक दिल्लें आसा आतां कितले कडेन दिल्लो म्हणटा तें म्हजे आतां रायट नाव आय डोंट हॅव इन्फॉर्मेशन पूण ही सिस्टम परत सारकी वेल इस्टाब्लीश करपाक लागून हांवें आतां सांगलां तें प्रत्येक मेजर नाला जे आसा पळय त्या नालाचेर सुद्दां हांव टेस्ट पॉयंट घालता प्रत्येक नालाचेर आनी ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही दर म्हयन्याक रिव्यू करतले आनी कन्सर्न पंचायत वील बी इन्फॉर्म अबाउट की तुमच्या गांवांतल्यान वचपाचे 4 नाला तुमच्या गांवांतले वता ते 5 नाला एट पॉयंट 1 उदकाचें लेवल अमकें आसा किंवा तुगेले पॅरामिटर अमकें आसात पॉयंट 2, पॉयंट 3, पॉयंट 4, पॉयंट 5 हो रिपोर्ट मुखाल्ले 1 म्हयन्यांतल्यान येवपाक लागतलो आय एम गोइंग टू डू दीस WRD एक्टान तुमकां प्रोविजन दिल्लें आसा WRD की तुम्ही एक्शन घेवपाक शकता म्युन्सिपालिटी आसूं जावं पंचायत आसूं तेंचेर तुम्ही पॅनलायज करपाक शकता तेंचेर लिगल एक्शन घेवपाक शकता तुम्ही FIR बसून घालपाक शकता हे तुमकां रायट दिल्लो आसा स्पीकर सर हो रायट समज क्लेम करना जाल्यार आमची रिवर्स ज्यो आसा ते पोल्यूट जातल्यो लेक जे आसा ते पोल्यूट जातलेच कित्याक सरकाराचो डिपार्टमेंटाची जबाबदारी जाता स्पीकर सर की हे आमचे पोल्युशन फ्री दवरपाचें पण आतां मिनिस्टरान तशें सांगलें की हे फुडें आमी करतले आतां कितले करतले ते मिनिस्टराचेर आसा आनी ओवरऑल हांव परत एकदां सांगता की आमच्या बांबोळे बसून हांवें एक कंप्लेन घातली हांवें स्वता घातली कंप्लेन ग्रावंड वॉटर काडटाले आनी ते भायर मारताले अजून पर्यंत ते एक्शन घेवंक ना कित्याक सांगता स्पीकर सर कित्याक डिपार्टमेंट लिनियंट रावता सुशेगाद रावता स्लो रावता डिपार्टमेंटान तेचेर FIR करपाक जाय कित्याक आमी जेन्ना जेन्युअन विथ द एविडन्स दिलें हांव सायटीर गेलो की उदक सक्शन करून भायर मारताले जेन्ना हांव सायटीर गेलो हांवें पळयलें पर्सनली प्लस हांवें पर्सनल कंप्लेन घातली
खरें म्हणजे डिपार्टमेंटान FIR लॉन्च करपाक जाली, डिपार्टमेंटान कांयच करूंक ना. सो हेका लागून हांव परत एकदां सांगता की मिनिस्टरान थोरायन हेजेर जाचणी करपाक जाय. एक आतलो मिनिस्टर आपूण जावन खुबसो एफर्ट्स घालता, पण डिपार्टमेंटाचे अधिकारी जे आसा ह्या अधिकाऱ्यांक तो हें हाडपाक जाय की बाबा तूं हें काम कर, स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. स्ट्रिक्टनेस ना जाल्यार ते आपणाक जाय तशें करतले. सो हांव मागता परत एकदां तुमच्यानी एश्युरन्स दिवचें की हें स्ट्रिक्टनेस तुमी हाडचें म्हणून. Joint. तेच हाडलें हांव. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, एक टेस्ट रिपोर्ट आपल्या लिक्यू आन्सर मेळ्ळा ते प्रमाणे सोगटे रिवरान म्हणल्यार फाटलीं 3-4 वर्सां हे टेस्ट रिपोर्ट केलेले तिराकोल, चपरा, साल, म्हापसा, बिचोली, वालवंती हे रिवर सोगट्यो पोल्युटेड आहाय एज पर द रिपोर्ट. आउट ऑफ 100 लेक्सां म्हणल्यार 50 लेक्स पोल्युटेड आहाय. तितलो पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स घेतला ती फकत रिवर सालांत. आनी रिवर सालांत 2 पॉयंट दिला थिंगा खाऱ्याबांद आनी कावलसी हे मोस्ट पोल्युटेड म्हणून. आतां खाऱ्याबांद आमच्यान समजपा जाता थिंगा डिस्चार्ज जाता, पूण कावलसी इतली कित्याक पोल्युटेड? कित्याक थिंगा सगळीं 5 स्टार हॉटेलांतले थिंगा डिस्चार्ज जाता, काय थिंगा ट्रॉलर्स आहा थिंगा वेस्ट सगळें डिस्चार्ज जाता. कावलसी आनी दोनी खाऱ्याबांद मोस्ट पोल्युटेड म्हणून दाखयल्ली आहा. स्पीकर सर, रिवर सालांत 2 प्रोजेक्ट घेतले तुवें 2021-22 13 crores म्हणल्यार 22-23-24 आनी 20 crores टेंडर जाला तितलो 5.63 म्हणले. इतली कामां करून फ्रॉम 22 सावन पूण तरी आसून 25 पासून पोल्युशन थिंगाच वॅल्यूज तेच दाखयतात. स्पीकर सर, आनी एक दाखोवपाक सोदता, सुल्लाबट लेक आकासाई is not polluted as per a test report, but still the reply shows that it is only lake where pollution control measures costing 52 lakhs was undertaken. Pollution nastona tinga 52 lakhs more. Speaker sir, my supplementary is why no pollution control measures were taken on all the rivers? Because the river salaje control एक घेतला तुम्ही काम केला, पण दुसरे रिवर्सांचे अजून काही काम केलं ना. Whether the work is still continuing and why pollution control work in Sulabat Lake of Akasai, whose test report says that it is not polluted, were taken up instead of taking up polluted lakes. Polluted lakes सोडून polluted ना तिथे काम केलं. सोगटे रिवरां तुम्ही प्रिकॉशन घेतलं ना, फक्त रिवर सालां घेतले आनी के सो आहाय तिथे कित्याक काम केलं ना? Pollution of water in the entire state, Lakshman Gyat, is not the issue which can be tackled only by 14 engineers or another 5 engineers each division. It has to be a movement. तेन्नाच आमगेले 1000 नालाज आसात गोंयांत, लक्षांत घेयात. 193 villages and 14 municipalities. We have got 1000 nalas which are feeding water to the rivers, all these 9 rivers. And त्यामुळे it has to be a movement. The elected people at the panchayat level, Jilla panchayat level, sarpanchas, and then MLAs also have to be sensitized. We have to make it a movement. Only then this would be tackled. कोणाक penalty दिवन and कोणाक fine दिवन, कोणाक भितर व्हरून, I don't think it can be achieved very immediately. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच एक जण आपापल्या गावापुरतं जर मुवमेंट केलं जर जायत, आय टेल यू डिपार्टमेंट ऑफ WRD विथ देअर इंजिनियर्स विल नॉट लॅग बिहाइंड. फाल्यां समजा कोणाक नोटीस दिली जर जायत जाल्यार परत येवपाक जायना मागीर की आमकां आमच्या हाका नोटीस दिल्या, पंचायतीन नोटीस दिल्या की मातशें फाटीं कर, तो फायन जावचें ना आनी कितें घालचें ना. वी कॅन इनिशिएट जस्ट टुमारो. फाल्यांच्या आमच्यान करपाक जाता. I can put the machines, get the parameters, and wherever there is a flouting of rules and regulations, we can do that. करपाक जाय म्हणजे काय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, रिवर सालांकू केला, दुसरे रिवरान स्पीकर सर, दुसरे म्हणल्यार आतां मंदोवी रिवर आनी जुवारी रिवर कांयच डिटेल दिना. इन टेस्टिंग केला, हेची डिटेल्स कांय नाही. जुवारी आनी मंदोवी जुवारी मांडोवी अपस्ट्रीम केल्लें आसा, डावन द डिटेल लायन कांय दिना. Speaker sir, specific, if we look at the summary of whatever report card, doesn't look very good. Speaker sir, 50% of our rivers are polluted. Specifically, River Sal J 500 is allowed. MPN per 100 ml. It is crossed 11,000. You spend 12.94 crores desilting the Nalla from district hospital to Navilim. 6.60 crores on improvement gates, aeration and other systems in the Kareband fish market.
Speaker sir, इतले contamination जे पड जाता, 50% in our rivers. As you said, I agree, this is not a short term. We have to have long-term goals. But Speaker sir, when we look at it, आज हेजो परिणाम शेतकाराचे जाता, हेजो परिणाम क्रॉप प्रोडक्शनाचे जाता, रुरल लायव्हलीहुडाचे जाता, हेजो परिणाम pollution जाता. Your answer also says there are some illegal borewells operating because there is some High Court order in Chimbel and Gaulibat. So what I'm trying to say, Speaker sir, this paints a very, very worrying picture. NIO ने एक report दिल्लो, तो माई सरकारान म्हाका दिसता मुखेलमंत्री फोन मारून रद्द केलो. Pollution Control Board last demand जेन्ना आमी उलयताले, Pollution Control Board reports were there that the sea is also not safe for bathing. So it is not river, it is the entire ecosystem today. And this basically needs utmost care to be taken. If we fail today, Speaker sir, our rivers will go from 70, 80% to 100%, these rivers will be polluted. And that's Speaker sir, yes, surface water stress asa, ground water stress asa. So we need a comprehensive plan from the Water Resources Department, ensuring long-term water security. आता तुवें सांगलें तूं सोयिस्तार के बेंजीबारा थिंग वयतलो, फातोर्डा वयतलो, मागीर थार रिवरा वयतलो, तुवें बरी रोप वे कोत म्हूण सांगलें, थिंग घाणमाट जाल्यार रोप वेच्यान कोण वयतलो थिंगा चोवपा ती. So walkway. So my question is, because are very specific. If more than 50% of our lakes are polluted, have you assessed or has the government assessed, it might not come under your purview, but it's a large ecosystem, whether the impact of this on pollution, on irrigation, on water, on agriculture, on the surrounding areas? Because ye udok, river salan, म्हणजे fickle सुरवाती पड सांगला बाप कालूस बाबान फिक्कल कोलिफॉर्म हे कितें हो गू वयता गू न्हंयत गू वयता वेरी सिंपल आतां हे गू जेन्ना न्हंयत वयता ते नुस्त्यांतल्यान आमी खाता हे सेफ आहा काय कितें म्हणजे आतां आमी गोंयकारांनी गू खावप because this is a very, very serious thing. Has the I'll finish. I do understand the Has the sentiments. government studied whether fish and aquatic produce that is there or produce has any bacterial contamination? It is part, if we are looking at the long term, it looks like this is going to take years to course correct. Sadharan Zoritor fish market, Modgoa Zoritor Bab Venji Sankta, that cannot be plugged. And it is continuously the source for years. We are looking at a larger ecosystem. But people of Goa, Nustia is very close to their heart. Aun shakahari re, aun palo hata, baji hata. Speaker sir, Mukhel Mantri, safe ye Nustia hata ite, you have to do a study. It is contaminated. Basically, we are saying, your reports are saying, because WRD, I respect you. And even last session, you were very clear. Your reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? Satmashay, yeah, sort munpak sope. You start it at your place first. I'm going to start at my place. Speaker Let us sir, do that. Speaker Let sir, us do that. See, Lakshan, no, see, Speaker sir, yes, Sopenu, you are the minister, you are in charge, it is your duty, it is your department. Sopenu, I started my place, you have started my place. Speaker sir, no, please don't make a statement. Don't make a statement. See, I have heard you. I have said that you have a vision. You said, first of all, Speaker sir, one second. You said, first of all, your statement was a mistake. Your statement, you said, culture आता तू report वाचिल, और report तुगेलोच इतली वर्षा झाली, और report जेन्ना तू सांगता आपण culture आता. माननीय LOP तुका answer नका. You had to be aware of it. This is not how you reply. माननीय LOP बसा सकत तुम्ही बोलून झाले. Don't take it. See. You don't take it तुम्ही insulting बसा way. Listen, like way. बसा. You don't take it insulting way.
म्हणजे म्हणणे कितें की आमी आमच्या गांवांनी जर आमी मातसो सहकार्य केलं जर जायत सगळे कोतले सगळे प्लॅन किती कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन तुका आतां सांगलाय पळय सी थार रिव्हरान गेले एक One division, listen, गेले listen. फिश मार्केट आयले प्रॉब्लेम One- रिझॉल्व माननीय मंत्री one division, माननीय मंत्री one subdivision, माननीय one मंत्री subdivision in every single division, we look after this. माननीय जलस्रोत मंत्री तुम्ही क्रॉस टॉक करू नका आज सहन करून घेतले थोडे जो मनीस सांगले उपरांत आयकना त्याची खंयचीच गोष्ट रेकॉर्डाचेर वयचे ना माननीय एलओपी सर हे माननीय हुकुमशाही एलओपी कायदे कितें तुका उलोवपाक स्पीकर जाय सर आमचो रायट ही केस रायट हुकुमशाही आसा सुरवात केल्या मंत्री उलयतना तूं बसपाक जाय डिमांड जाय मग हुकुमशाही झाली स्टार्ट मंत्री उलयता आन्सर दिता तेन्ना तूं बसूंक जाय मंत्री उलयना मंत्री हांव तुम्ही दोघूच- कॉंग्रॅच्युलेट तुम्ही उलोवंकूच शकना. केला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आज एक्झाम्पल सांगता युनिबाब. म्हज्या कुंकोळच्या गांवांत युनिबाब. इंडस्ट्री पोल्युशन हांवें मुखेलमंत्री केले कुसलो नुस्त्या उदो गेले कित केलें एक्शन डिपार्टमेंटान कित केलें तो नशामुक्त भारत करपा पावता नशामुक्त गोंय आनी थिंगा हें उदो असले घाणे उदो थिंगा रिवर्साला वयता कांयच कोना मुखेलमंत्री कांयच युनिबाब. ना हांव सायटीन गेलो युनिबाब. आमी 2 दीस इंडस्ट्री बंद केले मागीर तुका फोन येयलो कोणालो युनिबाब पॉल जॉन युनिबाब. पॉला स्टार्ट कर मु तूं इंडस्ट्री आयकता? स्टार्ट कर मु ना बिकॉज दिस Benji, deeply युनिबाब, also बसा आज तुम्ही. हे पोल्युशन बसा जाता पळय, बसा we have बस to you need a comprehensive plan बस सांगता बस पहिले Sorry, Master. सगळ्या मंत्री आणि सगळ्या सभासदांक माझी एक सुचोवणी आसा तुम्ही एकामेका कडेन जर क्रॉस उलयले that will be not taken on record. You have to address to the chair as well as the opposition members, those who are talking, they also address to the chair. Otherwise, I am not going to take anything on the record. Please keep in mind. And when I say that you should sit and listen to the minister, if you don't want to sit, you can go out. प्रश्नकाळ सोंपलो आम्ही पुढला विषय घेऊया शून्यकाळ उल्लेख डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी Speaker, sir, attention of the House is drawn due to rising concern and anxiety in the mind of Goa's small landholding paddy farmers face acute economic distress as the current central maximum support price for 25-26, even with Goa's additional ₹2 per kg reimbursement, failed to cover rising input, labor and post-harvest cost. With average holding under 2 hectares, farmers lack economy of scale and production has decreased to 1.1 lakh ton in 24-25 despite stable cultivation area, worsened by untimely rain, devastating many petroleum farmers and all farmers all over Goa with losses. Traditional farmers are abandoning paddy for more viable land use amid labor shortage and saline inundation risk, threatening cultural and food security. A special support price like the earlier is urgently needed to revive interest in Goa's unique paddy farming chain. Speaker, sir, CMाक सांगता ते पॅडी फार्मर जे आमचे असतात तांकां ते तुम्ही ₹22 पर केजी दितात परवडना लोक आता ती रुटीन शेती करना आणि आज अनएम्प्लॉयमेंट इतको जाल्लो आसा जर हे शेतीकडे जर कोण घरान म्हणजे कोणाचे म्हणजे फॅमिलीन करतात तर शेती बंद केला कित्याक फक्त इकॉनॉमिकली वायबल ना म्हणून त्या खातीर सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of locals from Shioli constituency as there is shortage of drinking water supply to the people of Shioli constituency. Many households are receiving water supply for very limited hours while some areas are not receiving any supply at all for days together. This situation has adversely affected daily household activities and has raised serious health and hygiene concerns. The steps the government intends to restore a regular water supply to Shioli constituency. माझे calling attention here. I'll explain it later. But it was given to me. Was 0 hour mention also. Speaker's attention of the House is drawn to the plight of the people, especially small businessmen, fishing trawlers, which goes into deep sea due to concern over supply of following sudden shortage of commercial LPG cylinders in the state. The shortage has triggered
alarm in the hospitality sector, with restaurant bodies warning that many eateries may be forced to shut down within the days if the supplies are not restored. In view of the seriousness of the matter, I seek to know the steps government intend to take to urgently address this burning issue and ensure adequate supply of commercial LPG gas cylinders so as to prevent disruption and closure of business. Speaker sir, बोटीकार जे ट्रॉलर भायर वता म्हणजे तांकां स्टॉक घेवन वचचो पडटा आनी 8-10 सिलिंडर घेवन जेंचे ट्रीप जी एक आसता 10 ते 15 दीस आसता सो तांकां सगळ्यांक एक व्हडलो कन्सर्न जाला तशेंच बारीक हॉटेलकार रेस्टॉरंटवाले तांचो एक व्हडलो कन्सर्न जाल्लो आसा की कमर्शियल सिलिंडर कमी जाल्या म्हणून जे एजन्सीज आसा तेंच्यांनी सकाळीं कॉल करून आमकां इशू आसा वो रेज करपाक हय टोटली बंद जाल्या म्हणून सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस सेंट्रल फॉलो अप करून आता इतल्या बेगीन ह्यो रिस्टोर करून सोल्युशन काडचें म्हणून तूं एक म्हयनो आहला मोठा मरे काल पयरूच स्पीकर सर हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रांत कित्येक जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटींत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा Speaker sir, just one thing you said on the first माननीय आमदार विरेश yesterday बोरकार. that there was 1 month माननीय आमदार विरेश So in बोरकार. 3 days, तो सांगता ते डिटेलान रिकॉर्ड दिता 3 डेज माननीय आलोपी बसा मध्ये इंटरप्शन करू नका बसा interruption no माननीय आमदार विरेश बोरकार. Fear and anxiety in the minds of the devotees and residents of Telalim and Goa Vela over the absence of official recognition to the traditional Taushanche fest or festival of Cucumber celebrated annually at St. Anne Church, Telalim. Whereas the festival attracts thousands of pilgrims and visitors every year and represents a unique blend of aggregate traditions, devotional practices and cultural heritage associated with the historic St. Anne Church. And whereas despite its popularity and long-standing tradition, the festival has not yet been granted official recognition through a government gazette notification as a state cultural festival. Therefore, the attention of the government is called to the matter, and the government may state whether steps will be taken to grant official recognition and support to the Taushanche Fest as a state festival. Speaker sir, हो परत हांवें 0 hour mention जावं जो सरकाराक सांगपाक लागून एवरी टायम सांगलें की तवशांचें फेस्त एक युनीक फेस्त आसा ते फेस्त रिकॉग्नायज करचे स्टेट फेस्टिवल. हेज्या पयलू आदलो मुखेलमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रेकर यांच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें की हे तवशांचें फेस्त जे आसा ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर जातले पण अजून पर्यंत स्पीकर सर ते ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयल्ले ना. सो एवरी असेंब्लीन आमी हे इश्यू काडटा रेज करता. मुखेलमंत्र्याकूय हांवें रिटर्न लेटरूय केल्लें आसा. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की तेंच्यांनी एश्युरन्स दिवचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की खंयच्या टायमा भितर हे ऑफिशियल गॅजेट काडटलो आनी हे स्टेट फेस्टिवल करतलो म्हणून एश्युरन्स दिवन Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Kortali and the whole of Goa, as 6 students of BITS Pilani Goa campus has lost their life in less than 1 year. It is alleged that they had died due to mental depression and also the overdose of a narcotic. It is also informed that the students alcoholic and the wholesale liquor shop which is in close vicinity, the government should withdraw investigation and the matter as the college management is refusing to give any information justification. Speaker sir, हे आमचे जे बिट्स पिलांनी जे आमचे
कशे मेले ही इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तशें पिलांनी जे स्टेटमेंट दिना हे स्टेटमेंट दिवपाक जाय आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन ताचेर एक्शन जावपाक जाय. Noted, Speaker, sir. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issue of drinking water supply in the areas of Kepeng constituency due to low pressure of water from Selaulin Dam and the limited duration of supply. People from Bali, Fatorpa, Betul and other parts are facing challenges in accessing adequate water. I therefore urge the government to take necessary steps to improve the supply of water to provide relief to the villages. Speaker, sir, याचा सिग्मो मी झाला सुभाष बाब मास येतोय कित्याक हाल सिडी आहे बाळ्ळी उदो ना बेतलांकूय उदो ना जस्ट इंस्ट्रक्ट युअर ऑफिसर्स ते प्रेशर हें करपान उदो दिवपाक वी डोंट गेट वॉटर देन. I would request the MLA to kindly give me the areas exactly, not full. आता बाळ्ळी जर गेले जर जाय बाळ्ळी तुका 12 hours a day बाळ्ळी मेळटा. एनी स्पेसिफिक वार्ड पळय आतां अण्णे जाले तुजे बाळ्ळी मोटार मेळटा. ओण्ण्या उदो नाशिल्लें पयर आमचो बुस्टर पंप काना पंप उदय बेतला ना फातोरपिया बोमडा मुळार तिने उदो ना फातोरपा एक्झॅक्टली तुका देवळा कडेन उदक आसा बिकॉज आय बोमडा मुळार ओन्ना ते सगळे जस्ट गिव मी द लिस्ट ऑफ दिस आय विल इम्प्रूव अपॉन. ओके. माननीय आमदार बेंजी वेगस. सर चीफ मिनिस्टरा लागून आज हांवें हाट गायला हांव जेन्ना हें 0 hour वाचिता हें गायलां ताकी हें उरपाक हें डिमांड तूं आज फुलफील करपा जाय. शटा 31st March हें परमनंट उरतलें शटाक आज जर तें मान्य हें केलें जाल्यार परमनंट लायतलो चल. Annual health checkup for every citizen under DDSSY scheme. I would want to bring to the attention of this House that annual health checkup should not be a luxury, which only people with money can afford. Imagine a mother who never comes to know that she has got cancer. Imagine a son who never knew he had got high BP till the time he gets a stroke. Imagine a sister who lost her eyesight and then only comes to know that it was due to diabetes. Today we see scary videos. We see scary videos that players while playing suddenly falls down due to cardiac arrest. We see scary videos that during on a wedding day the groom collapses due to a heart attack. Other countries have got mandatory time to time health checkups and those governments ensure their citizens do these health checkups regularly. In Goa, if we can promote health checkup and we could save lives. My request to the Goa government and the health minister, the chief minister, to give every citizen a mandatory free health checkup every year so that the sickness can be detected earlier. Steps the government assures to take, Speaker sir. स्पीकर सर, गोय सरकारच्या वतीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर कोणूय जर आपलो हेल्थ चेकअप करूंक वचत जाल्यार कोणूच ताका परत धाडिना. प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जरी वचून तेणी सांगलें की आपूण म्हणजे आपल्या काळजान दुखता आसत जाल्यार ताका तेजो BP चेक करता, तेजो ECG काडटा आनी ताका रुटीनली जेजी इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय तेज्या रिलेटेड बरोवतूय दिता. जी वुमन जर वचून सांगता आसत जाल्यार आपल्या खंय तरी थायरॉयड आसत जाल्यार त्योय टेस्ट करून आज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडून तेजो दुसऱ्या दिसाचो रिपोर्ट जो तो येता. स्पीकर सर, आतां आमी GMCन ऑनलायन अपॉयंटमेंट सुरवात केल्या. हांव तेज्या म्हायती खातीर सांगता, ऑनलायन अपॉयंटमेंट जाय जाल्यार घे, वचून थंयसर गर्दी करपाची गरज ना. आपल्या ऑनलायन अपॉयंटमेंटांतल्यान सरळ जर घेतले तेणी हय आपल्या हार्टाचें चॅकअप करपाक जाय ताका नंबर मेळटलो, तेणी ऑनलायनान वयचो आपले चॅकअप करून घेवचें. त्या खातीर ऑलरेडी लोक हे आसून सुद्दां करिना म्हणून हार्ट लाय म्हटलां. तूं लायता पेपराक हार्ट, हांवें जाल्यार हार्टाक हार्ट लायचें सर आनी त्या लोकांक सारको जावप पळय पेपराक लावना काय. स्पीकर सर हांव तुका उलयतां. स्पीकर सर हांवें सांगला पळय अशें हात लाय म्हणजे हे सर कित्याक लायला राव एक मिनीट हे कित्याक लायला आमी लोकांक अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय आनी म्हणून हो अवेरनेस क्रिएट करूंक मिनिमम म्हणजे 40 वर्सां वयल्या महिलांनी मुद्दामून वयचे हेल्थ चेकअप करचो. आमी सगळ्या जाणांनी दादल्यांनी तांकां सांगपाक जाय की हय आमच्या हॉस्पिटलान ह्यो सगळ्यो आतां PHC CHC लेवलाचेर सगळे फ्री ऑफ कॉस्टूच आसा बट कोण वचना. हो अवेरनेस करप गरजेचो आसा. आमी सगळी कडेन सांगला प्रायवेटान तेजी पॅकेज 5400 आहा बट दोतोर शेट्यान सुद्दां ती 1400 रुपयाचेर केल्या. कित्याक अवेरनेस एका म्हयन्या भितर एन्युअल फ्री कोर न्हू अवेरनेसूय जाली. हांव मागत तेंच अरे तूं अवेरनेस ऑलरेडी अवेलेबल आसा ना ना अवेलेबल एन्युअल फ्री करपाक तू कोण आणू जाल्यार येतोय तू कोण जाल्यार एक काटा आनी हांव दोता काटा. मन्नी सदाश भाषण नका. माननीय आमदार श्री UV आलेमाव.
Don't break my heart. Speaker sir, attention of the House is drawn to the fact that Speaker sir, attention. Speaker sir, attention of the House is drawn to the fact that despite the assurance given on the floor of the House on 4th August that notification regarding the reservation of OBC students in postgraduate medical seats in JMC and dental college as per the 100-point roster would be issued within a week, the notification has not been issued. Speaker sir, it is further noted that the rules governing 100% roster-based reservation for OBC, ST and SC categories in Goa Medical College and Dean College remain pending. Speaker sir, the government has consistently turned a Nelson's eye to the matter. In view of the upcoming PG NEET medical registration scheduled for the first week of April, the House seeks clarity on the concrete steps the government proposes to take to ensure that the notification is issued without further delay. Speaker sir, the Chief Minister had assured, and in this House only had assured 14 months ago as well, and he was out in public. Speaker sir, ज्यांना आमदार मेन्शन करून झाले जुरावर झालं ना वाचित असतो मेन्शन करून झाले तुमचे मेन्शन कोता झालं ना खबर बहुजन समाज should not be deprived of their right. भाषण नका त्याचेर मेन्शन झाले tomorrow speaker sir, will the chief minister nothing is to be taken on record what is speaking notify this reservation nothing is to be taken on record what is खूप गरजेचं आता एप्रिल nothing will be taken on record reservation म्हणून only he has to mention the PG NEET आज एप्रिल आता एक्झाम आहे झालं ना पेंडिंग आहे अजून झालं ना सांगता का माझे सुभाष बाब झालं ना माझे will it be pending also will it be happen in April or next year ते सांग नोटेड म्हणा किती इम्पॉर्टंट इश्यू तुम्ही आश्वासन दिलं एप्रिलला जातले बिकॉज प्रोसिजर सुरू आहा कंटिन्युअसली सगळा ना मग एप्रिलला होऊन जातले का मोठा आता आम्ही आहे का before April is their exams will it happen to April ते माशे सांग तू एप्रिल there is a they are scared there is fear nothing is to be taken on record what the monthly LOP is speaking झिरो आवाराचे प्रत्येक एश्युरन्स मिळणार nothing will be taken on record don't take it on record OBC move दी नाही तुम्ही sit baba sit too कैवारी LOP sit Because sir, I wish to draw the attention of the House to a matter of grave concern affecting the future of sports in Goa. The Sports Authority of Goa has recently introduced a policy requiring sports associations and schools to pay for the usage of grounds. While revenue consideration may be one aspect, this policy directly hampers the training and preparation of our state teams. Associations are not only training players who represent Goa at national level championship, but also conduct state and district championship. These are teams event across 6 categories: seniors, juniors, sub-juniors, men's and women's. For such event, at the very least, grounds must be provided free of cost. Without adequate access to training facilities, how will our players perform well and how will sports in Goa improve? I urge the government to reconsider this policy and ensure that for national teams training, state and district championship, grounds are made available free of charge. This is essential to nurture talents and uphold Goa's sporting spirit. Speaker sir, आमची हॉकी असोसिएशन पण 23 पासून तांगे ग्रांट्स मेळ्ळे नाही पण आता तांकां भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता जाल्यार तेमी ग्राउंडार पयशे भरपा पडटाय आता 30 days 31 days तेमी 2,56,000 भरपाक जाय आनी ही ट्रेनिंग नॅशनल टिमीक वता वो एका आमचे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर वता हे ग्राउंड तांकां फ्री मेळपाक जाय विथाउट एनी पेमेंट. Yes, sir. Speaker sir, fear and anxiety amongst the people of Goa over waste and trash accumulating along highways and the failure to ensure daily garbage collection creating serious concerns about public health, sanitation and the state's image. Speaker sir, काल हाजेर आमी उलयले हाजेर हो आज एक प्रश्न आशिल्लो 2C. उत्तरान अशें आयलां की कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड हाका टेंडर दिल्लो 5 वर्सां खातीर हायवेची गार्बेज काडपाक. आतां ते इनसफिशियंट मॅन पावर वापरतात, स्ट्रेच ते क्लियर सेम डे कलेक्शन बॅगां करनात, स्टाफ कमी वापरतात. ताजे खातीर
गव्हर्मेंटांनी तांकां 10/10/2025 एक नोटीस दिली, दुसरी 5/12/2025 नोटीस दिली. टेंडरान एक हे आहा की 3 कन्सिक्युटीव म्हयने जर ते काम सारखे करना जाल्यार L2 दिवप म्हणून, पूण तशें कांयच केलें ना. सरकारान ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करपाक दिलो आनी ताका 15,79,00,000 जो कॉन्ट्रॅक्ट पडिल्लो तातूंतले 13,75,00,000 पे केले. Speaker sir, आता हो issue is not only about garbage collection. It is about our image as a tourist state. Speaker sir, this case is a clear failure in contract enforcement and oversight. कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं कर्नाटकाचे कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दिवप? काल मुखेलमंत्र्यान इतले बायल्यो आमचे बरी कामां करतात, सेल्फ हेल्प ग्रुप हे ते सांगिल्लें. आमच्यो हायवे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लीन दवरूंक शकता. कर्नाटकाची कंपनी डायरेक्ट कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन गोंयचे हायवे क्लीन करता. टुरिस्ट स्टेट आमची. स्पीकर सर, हें म्हाका कळना. हे कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट सोंपोवनसर उगी रावले आमी आनी आतां सोंपून नवोय कॉन्ट्रॅक्ट येवंक ना अजून, तोच करता आसतलो. सो हांव मागता की गोंयचे जनतेक अकाउंटेबिलिटी जाय. सरकार परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक करतले आनी हे नेग्लिजन्स रिपीट जावचें ना म्हणून दाखोवन दितले ओ ना, हे क्लियर कट आन्सर दिवची. स्पीकर सर, त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केलो, ऑलरेडी दुसरे टेंडर केला, दुसरो ऑन बोर्ड येतलो आणि आत्ताच्या घडीक आमी लोकल जितके कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात त्यांच्याच कडल्यान पॅच वायज हे काम करून घेता, ते काम सुरू आसा. ओके, त्या ती एका मॅकनायज्ड पद्दतीन आनी अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय म्हणून एका कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडटा, बट ताका ऑलरेडी आमी टर्मिनेट करून घरा धाडलो. ना परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक कर म्हणटा हांव. स्पीकर सर, त्याचे ऑलरेडी लिटिगेशन्स गव्हर्मेंटाच्या बरोबर सुरू आसा, सो दॅट त्याच्या प्रमाणे कितें आतां ताका आमी सगळे पयशे ना तुम्ही ताका दिल्यात 13,75,00,000. टोटल टेंडर आशिल्लो 15,79,00,000. स्पीकर सर, ताजेर स्ट्रिक्टली कितें एक्शन्स घेवपाक जाय पळय ती आमी घेता. माननीय आमदार निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety prevailing in the minds of people, particularly shopkeepers and small businessmen functioning in old buildings that are in depleted unsafe conditions. In several market areas, these buildings have aged considerably and have not undergone proper structural repairs or redevelopment for many years. Despite visible deteriorations, numerous shopkeepers continue to operate their livelihood from these premises as they have no viable alternative. The situation poses a serious threat to safety of occupants, workers and customers visiting this establishment on a daily basis. One of the key concerns relates to the floor area ratio (FAR) restrictions applicable to such old structures. In many cases, the existing FAR of the building may already be fully utilized, which discourages or complicates the redevelopment. As a result, owners and tenants find themselves trapped in unsafe buildings without practical redevelopment option that can accommodate existing occupants and commercial units. Given the potential risk to public safety and livelihood concerns of the shopkeepers, there is a growing demand for a clear policy framework that will facilitate safe redevelopment of such depleted commercial buildings while protecting the interests of existing occupants. I therefore urge the government to examine this matter with seriousness and consider appropriate measures ensure both safety and continuity of livelihood for shopkeepers. I would like to ask Honorable TCP Minister or Honorable CM what steps the government intends to take in this regard. Speaker, sir, I have been writing to Honorable, I'll just take a second, to Honorable Minister TCP that Kuchara area भितर जे FAR 1.5 आणले हे 2000 दिगंबर बजाना बाब जेन्ना CM आशिल्लो तो FAR 1 जालो आणि ती शॉपकीपर जी पोरणी बिल्डिंग आहा बाजारांतली ती मोडपाची पावल्या ताका खंय तरी एक बाबा रिडेव्हलपमेंट खंय तरी दिवचो म्हण करपाक केल्ले पूण आज पासून ती फुडें वचना. हांव ऑनरेबल CMक सांगता की थंय परिस्थिती इतली बिकट आहा 90/10 गव्हर्मेंटान बिल्डिंग मोडून दिव काडली पूण थंय खूब बिल्डिंग आहा तुमकांय खबर आहा तुवें त्या एरियाक येता मातशें CMन हें करचें की रिडेव्हलपमेंट TCP भितर कशें करपाचें जे एक्झिस्टींग बिल्डिंग आसा ताका FAR FSI हे रिकॅल्क्युलेट करून दिवपाक जाय अशें हांव ऑनरेबल CM कडेन मागता. Noted, Speaker, sir. Krishna Sarkar. Speaker sir, I rise to draw the attention of the government towards the difficulties faced by ex-servicemen and their families in availing medical facilities under ex-servicemen contributory health scheme in Goa, particularly Vasco and Dabolim. And we have a large population of retired defense personnel who have served the nation with dedication.
However, many beneficiaries are facing inconvenience due to limited facilities, delay in approvals, difficulty in assessing empaneled hospitals under the scheme. Considering that many of these beneficiaries are senior citizens, widows of ex-servicemen, I urge the government to take up this matter with Defence Ministry and ensure better and healthcare facilities made available under the ECHS scheme on priority, as this has been a long pending issue. Speaker, sir, last आम्ही जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर हांगा आयिल्ले गोंयान आयिल्ले राजनाथ सिंगजी तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले बरोबर आनी मुख्यमंत्रीन तांकां हो विशय म्हणजे तांणी पत्रा थ्रू आमी दिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां पर्सनली रिक्वेस्ट केल्लें की जाता तितल्या बेगीन ह्या डिफेन्स पर्सनल जितले हांगा आसा तांकां ही फॅसिलिटी हांगा दिवची म्हणून म्हणजे चालू आसा ती ताजे पेमेंट्सा खातीर कित्याक तरी उरिल्ली आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक तांणी कॅटेगरिकली सांगिल्लें की आपूण ते 100% करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचो आनी एक मातसो फोन डिफेन्स मिनिस्ट्रीन तांकां केलो जाल्यार हो विशय म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर सुटावो जावंक शकता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की मुद्दम ताणें हें करचें म्हणून. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA स्वतः हे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग हांच्याकडे निवेदन दिताना ते बरोबर आशिल्ले. इज अ कीन इंटरेस्ट घेता त्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून फाटले फावटी तेंची हाफ द पेमेंट विशेष करून आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान ते ट्रिटमेंट घेतात तेंची हाफ पेमेंट रिलीजूय जाल्ली तेन्ना हांव परत एकदा इंटरव्हीन करून तांची पेमेंट रिलीज करपाक तांकां मदत करता. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the serious concern and hardship faced by dialysis patient from Murmagaon Taluka. The dialysis unit at the sub-district hospital Chikalim, operated by Apex Kidney Care, presently has a capacity of 12 beds, but is functioning only up to 6 p.m. each day. Due to this limited operational time, several patients are complete either to wait for long hours for their scheduled dialysis or to travel to other centers such as GMC, Bambolim or Margao to receive treatment. This situation causes significant inconvenience, physical strain and additional expenses to the patient who already requires regular and time-sensitive medical care. In view of the increasing number of dialysis patients in the region, it is requested that a fourth shift be introduced at the dialysis unit from 6 p.m. to 10 p.m. This will help accommodate more patients, reduce waiting time, and ensure that residents of Murmagaon Taluka are able to access timely dialysis service closer to their home. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, हो सारको एक सिरियस इश्यू आसा जे डायलिसीस पेशंट खूब वाडलेले आसा आमचे मुर्मगांव तालुक्यात आनी हांवें अक्षरशः पळयलेले आसा तांकां एक तर बांबोळी वयचे पडटा नाल्यार मडगांव सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें. स्पीकर सर, सरकारान डायलिसीस पेशंटा खातीर प्रत्येक तालुका लेवलाचेर PHC आनी CHC लेवलाचेर डायलिसीस युनिट एस्टाब्लीश केल्या आनी जेणे करून मॅक्झिमम पेशंटांक आमी केअर दिता. स्पीकर सर, आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी फक्त डायलिसीस जाल्यार तांकां डायलिसीसची थंयसर युनिट एस्टाब्लीश करचो म्हणटा म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा की पेशंट डायलिसिसाचेर वयचो न्हू हाज्या खातीर प्रिवेंशन जें आहा पळय न्ही आनी हें करप गरजेचें आसा. तर ती वेगवेगळ्यो गजाली कोण फर्स्ट स्टेजीर आसतलो सेकंड स्टेजीर आसतलो कशें प्रिवेंट करूं शकता, कोण डायबिटीक आसात आनी त्या खातीर तो डायलिसिसाचेर तरी वयचो न्हू हाज्या खातीर जाता तितके प्रयत्न करप म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका दिसता आमी इनिशिएटिव्स घेवच्यो आनी ना जाल्यार जातलें कितें खबर आहा आनीक थोड्या दिसांनी प्रत्येक पंचायतीन बीन घालचें पडत काय कितें ही स्थिती येवपाक लागलेली आसा. हेजो खूब इमेजीन करात 30 वर्साच्या पयलीं एक डायलिसीस मशीन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसलें, हाज्या पयलीं कडेन आनीक नासली, ताज्या उपरांत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी जाली, आतां आमी PHCनी पावले, अजून थोड्या दिसांनी पंचायतींनी बीन पावचें पडत काय कितें ही परिस्थिती गोंयचेर येवपाक लागलेली आहा. हेज्या फाटलीं कारणां कितें तर एक म्हणजे डायबिटीज आसतली, ताज्या उपरांत वेगवेगळी म्हणजे आल्कोहॉल आसतलो, अजून बाकीचे सगळे हाजे प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचें आनी ताजोय अवेरनेस करप म्हणून म्हटलं आमी आयुष कॅम्प सुद्दां जे आहा आयुर्वेदाचे आमी प्रत्येक म्हणजे विलेज पंचायत वेज लावन अवेरनेस लोकांच्या मदीं क्रिएट करून लोक मॅक्झिमम आपली किडनी सेव कशें करपाक शकतलो आनी त्या खातीर कितें कितें करपाक जाय हाजोय अवेरनेस हो खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी प्रत्येक जाण उठ सूट आमकां मशिनां दी म्हणून मागले म्हणून जावचें ना, आनीक प्रॉब्लेम फुडें जातलो. माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेट. Speaker sir, there is fear and anxiety in the minds of dairy farmers who deals with the supply of milk to the various dairy cooperative societies and private dairies, etc. However,
it is observed that the support price given by the concerned society to the farmers is very meager, where the farmers have to bear additional losses to maintain this business. The support price is generally based on the key components like fats and SNF, inclusive of quality of milk rather than the volume of the milk. The price of the milk is influenced by the market rate due to dairy products like ghee, cream, milk, powder, paneer, etc. However, the farmers have to bear high price of fodder, labor, veterinary cares with small figure of profit. Therefore, in order to flourish the business of supply of milk, farmers demand to enhance the present support price to extent of the reasonable price whereby they could maintain and cover the cost of production, that is feed, fodder, labor, veterinary care, as well as margin of their profit. In the view of above, I urge the Honorable Minister for Animal Husbandry and Veterinary Services to kindly look into this matter to revive and enhance the present support price given to the farmers to clear fear and anxiety and maintain their milk supply business with encouragement to increase the supply of milk. Because sir, आमच्या गोंय राज्यांत आनी भायल्या राज्यांत दुधाची जी रेट आहा तिचो अभ्यास करचो. आज भायल्या राज्यांत दुधाची रेट खूब वाडलेली आसा आनी वाडोवन दिल्ली आहा तांकां, पण आमच्याच राज्यांत आमकां ती वाडोवन मेळना. हेजेर माननीय मंत्र्यान थोडेशें आमकां सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवपाक लागून आयज उतर दिवचें. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. हे तांणी जो सांगला पळय न्ही ताजो आमी ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला. हांवें फक्त कित्याक गोवा डेरी कडेन आयज शेतकरी थंय ऑलरेडी येवन उबे रावला ताका हांव सांगपाक सोदतां बजेट पास जावनी 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला. तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटिव्हचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन. स्पीकर सर, एकूच मिनिट स्पीकर सर. हय स्पीकर सर, कितें जाय स्पीकर सर, तोच करून दिता हांव थंय फावटी. स्पीकर सर, येस स्पीकर सर. सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिले म्हणून रेट कॉम्पेन्सेट जावची ना स्पीकर सर. म्हाजी मागणी आहा की रेट दुधाची वाडपाक जाय. माननीय आमदार अलेक्स लॉरेन्स. Speaker sir, एक जाले 5 मिनिटां वाडयता. I just would like to make a mention about renovation of village library and digital infrastructure in Kurtori and Kamali. Because sir, I know short kota Infotech Corporation काम दिला हा 2025 सन पेंडिंग आहा ते आणि लायब्ररी गरजेची आणि खूप त्रास जाता बिकॉज इट इज केप्ट अंडर रेनोवेशन म्हणजे ते हाशा प्लॅन केला अमके प्लेसीर घालपाक ते सॉईल अपसेट जाता सकलोय आणि वयरी ते त्रास जाता. आय वूड रिक्वेस्ट ही विलेज लायब्ररीचे काम इन्फोटेकान बेगीन करचे. टोटली पेंडिंग फॉर लास्ट 2 years. Infotech. माननीय आमदार तुम्ही त्याग दिला. तुम्ही त्याग दिला. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Mirse village, as the pond as well as the nala near the entrance of the Mirse Lake Gill Gate near Nias has become shallow due to accumulation of mud, and the side mud bun cannot be seen. What plans does the government have to resolve the same? Speaker sir, झाला कितें आमच्या मेरशेचे तोय हा हे तोय पुरवलेले हा आणि पुरवलेले कारणान कितें जाता तिका उदीक सारकें फ्लो जायना आनी ताका सरावंडींग बांद आसलो तो बांदी सारको जमनीच्या लेवलार पावला. तशेंच भायले वाटेच्यान जो नाला आसलो तोय पुरवलेलो आनी कित्याक ऑनरेबल म्हाका आमचो WRD मिनिस्टरान म्हाका चेंज JCB दिलेली मात उदकाच्या कारणाक लागून ती करूंक पावंक ना भितर. ताका लागून म्हाका मागणी आसली आमच्या WRD मिनिस्टरा कडेन फ्लोट JCB म्हाका दिवची आनी हे आतां तोय आदी पळय आमचे कशें आसले ते भाशेन आमकां हें तोय जाय. तशेंच भायले वाटेच्यान तो भाव ऑनरेबल CMान जो कलवट बांदला ताका तो भाव सारको तो बांद कसो बांदून ताका पावपाचो. हें इम्पॉर्टंट काम हें आमच्या WRD मिनिस्टरान म्हाका दिवचें. म्हाका WRD मिनिस्टर आतां ना हिंगासर. WRD मिनिस्टर ना सर. नोटेड स्पीकर. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. The SDP figures
डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आनी फायनान्स डिपार्टमेंटान फज केल्या म्हणून आनी ताजे खातीर मुखेलमंत्र्यान प्रेजेंट केल्ले बजेट ऑफ बोमाडो म्हणून तो कसो तो पळय हे फिगर्स हांव मुखेलमंत्र्या खातीर प्लेस करता तांकां हे दिवचे. सभागृहाचें कामकाज 2:30 मेरेन स्थगीत करता.